to move up on her. She got it, got nosy, can't hold back no longer. Dancing so close, the temperature's rising. She just don't know how sexy that smile is. She knows she's got it when she sings the song like look up at the sky, stars never shine all alone. No, tonight is your night. Just take a deep breath, let it go. Hey, tonight, it's the way that you smile. Baby, I'm losing my mind, you gotta be mine. Like gold. I know you're feeling the vibe, just give me tonight. It's the way that you smile. Baby, I'm losing my mind, you gotta be mine. Like gold. I know you're feeling the vibe, just give me tonight. It's the way that you smile. Baby, I'm losing my mind. Let it go. No. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Fill my head with roses. I can't help but dream away. Standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure, no, not like yours. Dreaming of you, dreaming of you, dreaming of you, dreaming of you, I'm dreaming of you. What if the world had more of your smile? When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid.
body changes. Bhagavati Raj Ma'am of the Putrani Pavitra Anbapali Putrani Pavitra Anbapali Putrani Pavitra Sarga Aborto Sarmagna एक नामांद्रे अंगा हजार असलेल्या हरियत नगतीला मी मागता तसे मागता आईच्या या 25 वर्षांच्या दिव्यगांत कादरुगाने गणेश मागून त्यांना सदा बरी बलाई केली आणि त्यांच्या मुकल्या जीवितांचा राखण सांभाळ तसे त्यांच्या मुकले काम बरं कारण मुखार सांगू त्यांना हरेकडीतून त्यांच्या सांगत राहा तसे त्यांच्या भुरग्यां खातीर शैलेश्वरी सुषमा खातीर मागता आम्ही त्यांचे मुखले शिकापा तसे त्यांच्या मुखल्या काम आणतो त्यांना यशस्वी दखेल आणि त्यांचे मॅटान पुरा सांभाळ आणि हरेकल्या राख आणि समाज हरेका वाईटा विज्ञान त्यांना निवारण मागता आमच्या सगळ्यांच्या जीवना पोळी आमची राजन काही येऊन तुझ्या विषयी सर्वात तशी संसारानं अमृत पंदेश में जय संगता श्रद्धन सलेगन से बॉडी चेंजेस अंबपाली त्राणी पवित्र आमच्या एक नमरे आमच्या देवादिंद लाभ खातीर तशें मरण पावले आमच्या बाबा खातीर तशें मागता आमी जेसूच्या आत्म्या खातीर तशें मागता आमी सोनियेच्या बाबाच्या आत्म्या खातीर तशें तिच्या कुटुंबान देवादिन जाल्ल्या उडास काड्या तशें आमच्या कुटुंबान देवादिन जाल्ल्या उडास काड तांचे पासून ससनाचो विशय मागया ससनाचो आमच्या पासर्गेच्या केना कोई सावकेरा संकयोग दिवशी सगळा तशी संसारान Namamre Pendes Mije Sangata Strengthen Sadevan Singh Body Changes Anbapani Trani Povitra Kamdrapa Ek Namamre Ami Sacha Balidanant Invasita Naku Sankapja Povitra Namber Tashan Hari Kavaita Vignana Tuntankaniva Nasada Pancha Sangatara Tashan Tuya Sanjay Chakari Tuja Ashivadga की ते सुने पण जाण असताना तरी एकताला कुंभर बघणं ते सांभाळणं आणि या कार्याचं यशस्वी करणं मागता आमच्या पासगींच्या ते नाव पोलिसांचे रासन काही होतं दिवशी सगळ्यात तशी संसार पारित्राणी पवित्र कमलचे मैन तुझे आशीर्वाद तसं गुरुवे निरंकामचे जेव्हा आमच्या दुश्मनचे
हजार आबोली गुंतून हाडतलो तुका मळताना हांवी फुलतलो हजार नक्तिरां गुंतून हाडतलो तुजेर चिंतना हांवी सोंपतलो तूं येताय म्हज्या स्वप्नांनी तूं रावताय म्हज्या चिंतनांनी तूं खेळताय म्हज्या बोगडांनी तुजीच कळीजिणी तूं येताय म्हज्या स्वप्नांनी तूं रावताय म्हज्या चिंतनांनी तूं खेळताय म्हज्या बोगडांनी तुजीच कळीजिणी त्या मोळबाक पावून कुपान दवरून हांव शेवतलो ह्या आंगाक तुज्या नाजूक साडी हांव रोसतलो तुका नेसयताना लजेन रंगो सुता जागो सेंटिमेंटा तूं येताय म्हज्या स्वप्नांनी तूं रावताय म्हज्या चिंतनांनी तूं खेळताय म्हज्या बोगडांनी तुजीच कळीजिणी त्या मोळबाक सोडून पावसाव दोनू हांव हाडतलो ह्या हाताक तुज्या कंकणा जावन हांव रोसतलो तुका नेसयताना कुशेन फुलो बोटां चान्ने जावन दिवता तूं येताय म्हज्या स्वप्नांनी तूं रावताय म्हज्या चिंतनांनी तूं खेळताय म्हज्या बोगडांनी तुजीच कळीजिणी तूं येताय म्हज्या स्वप्नांनी तूं रावताय म्हज्या चिंतनांनी तूं खेळताय म्हज्या बोगडांनी तुजीच कळीजिणी संद्रम लजला कुपान लिपला नतरेंची भिरांत कोण्णा गुलोब परमळ्ळा बेगीन सुतोफला केसाची गिरांत कोण्णा ही सांज तुजे खातीर पयस पयस करता राती यो वेगी मुन्ना ही सांज
तुझे खातीर पयस पयस करता राती यो वेगी मुन्ना यो वेगी मुन्ना दुखणी रुखाचेर राखून बसली जम्या गायन गावच्याक दिसता वाऱ्याक पासून लखणी आयली आंगा आमन लागले दिसता धरणी वयली तणा न्हिदली पावलांक तुझ्या पोशेक दिसता धरणी वयली तणा न्हिदली पावलांक तुझ्या पोशेक दिसता संद्रेम लजला कुपाने लिपला नदरेंची भिरांत कोण्णा गुलोब परमळ्ळा बेगीन सुतो फुल्ला केसांची गिरांत कोण्णा ही सांज तुझे खातीर पयस पयस करता राती यो वेगी मुन्ना यो वेगी मुन्ना पावसा पावले जोडून पडले मोडाक जायजे उद्वेग सोडलो फातराक पासून फुटले दोळे तोंडार तांच्या उसवाड फांकलो पायजणांचो नाद आयकालो कुडींत म्हज्या काय कुलकुलो पायजणांचो नाद आयकालो कुडींत म्हज्या काय कुलकुलो संद्रेम लजला कुपाने लिपला नदरेंची भिरांत कोण्णा गुलोब परमळ्ळा बेगीन सुतो फुल्ला केसांची गिरांत कोण्णा ही सांज तुझे खातीर पयस पयस करता राती यो वेगी मुन्ना यो वेगी मुन्ना
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भावांनो आणि भयणीनो, आज लाद्रू आणि विल्मा ही दोगांय देवाक अर्गां दितात. आपल्या लग्ना जिविताच्या 25 या रुप्याळ संभ्रमाक पयले सुवातेर देवाक अर्गां दिवन देवान जायतलीं बरीं देणी तांच्या जिवितान ताणें आशिर्वादांनी भरल्यान. त्या खातीर तांणी केवल आपणाचें कितेंच लेखी नासतना देवाक पयले सुवातेर अर्गां दिवन हो संभ्रम आचरण करूंक तीं दोगांय ह्या देव तेंपल्यांत एकठांय जालीं. तांचे सांगाता आमी देवाक अर्गां दिया, कित्याक देवान असल्या जोड्याक आमकां आदर्श जावन दिला. तांचे आदर्श आमी घेवन तशेंच कुटुंबा जिवितांत एकामेका सोडदोड करून ती एकामेका समजून आज परत ह्या देव तेंपलांत 25 वर्सां आदीं ती दिल्ली भास परतून नविकृत करूंक ती आनी देवाक अर्गां दिवंक हांगासर जमल्यान. तर ह्या पवित्र बलिदानांत आमी फावो तेरे परी वांटो घेवच्या खातीर आमची सर पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पोदेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान तुसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतलीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना करता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं.
सर्गींच्या बापा, लाद्रू तुझ्या पुता आणि विल्मा तुझ्या दुवे, तुटा नासल्या लग्ना गांठीन तुवें एकठांयलां आनी ह्या 25 वर्सांनी तांच्या कश्ट आनी सुखां मोदें एका काळजाची करून तुवें तांकां सांबाळलां. तांचो प्रिती मोग अदीक निर्मळ कर आनी वाडय आनी आपल्या भुरग्यां बराबर दिसान दीस अदीक पवित्र जावं एकामेकाक ती आदार दिवं. आमच्या सुम्या तुझ्या पुताची सुख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. गिताच्या गितांतले वसप. वय आतां आयकता म्हाका आवाज म्हज्या प्रेमीच्या मेटाचो. हळे कसो तो येता पळय. पर्वता वयल्यान धांवन खेळोन दोंगरा वयल्यान नाचून उडोवन तो येता. म्हजो प्रेमी तरण्या मेरवा सारको एका पुश्टी काडामा बरीतो. आहा, तो आमच्या वणेदी वयल्यान उबो रावला. जनेलांतल्यान भितर तिळटा. जाळींतल्यान दोळे मारता. प्रेमी म्हजो आतां उलोवंक सोदता. तो म्हाका सांगता, उठ म्हज्या मोगा, म्हज्या मणका ये. कडपाच्या दळींनी आनी जिऱ्याच्या वळींनी लिपोन आसल्या म्हज्या पारव्या. दाखय म्हाका तुजें मुखामळ. पडोवन दी तुजो ताळो म्हज्या कानान. कित्याक तुजें मुखामळ खरेंच सोबीत आनी सुंदर. तुजो ताळो नाजूक मधुर. म्हजें माणीक म्हजेंच आनी हांव ताजी. एक मोरी भाशेन म्हाका तुज्या काळजाचेर कंसय. वय एक मोरी भाशेन तुज्या भुजाचेर कंसन दवर. कित्याक मोग मरना तितलो घट, मोसर पातळा तितलो दारून. ताजी जगलांनी उज्याच्या जगलांनी. वय सर्वेस्पराची दगती. खंयच्याच आवरान मोग पालवंक जायना. उदकाचे लोट तो बुडोवंक शकना. देवाचें उतर हें. See
सर्वेस पोरा होगळी तुझी नाव तुझी वागंता गाऊन गीता महिमेची कित्याक तू बरो आणि विश्वासी मोग तुझो बरो आणि मैपासी गायता काळीज मोजे तुझ्या तोंडातली ती उतरां आयकताना रासांत वाचले सव्वीस पोरांची ती महिमा कितली होती म्हणून वाकांतले तू बरो विश्वासी मोल सगळ्यात पगतले सत्ता प्रास्वते तुझं नाव संभ्रमून गायतले सर्वेस पोरा गायता काळीज मोजे सर्वेस पोरा होगळी तुझी नाव तुझी वागंता गाऊन गीता महिमेची कित्याक तू बरो आणि विश्वासी मोग तुझो बरो आणि मैपासी गायता काळीज मोजे सांत पावलून कोलेसगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप भाव भयणीनो देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून खाणवेळेचे दयाळेचे दिनपणाचे आनी सुस्निकायेचे काळीज तुमकां आसत जाय एकामेकाक सोसून व्हरा आनी दुरसोंक कारण आसल्यारी एकामेकाक बुकसिया तुमी दितात तें बोगसणे सोम्यान तुमकां दिल्ल्या बोगसण्या बरी जावं पूण ह्या सर शेगुणाप्रास चड तुमचे थंय आसजय मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी तें एकवटायता क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं एका कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवण मेळ्ळां ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया क्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं खरे जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबळ सांगा किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत हांव देवाक अर्गां दिया उतरान जावं कर्णेन जावं जे कितें तुमी करतात तें सत्कड सुम्या जेजूचे नांवी तुमी करा ताचे मुरिपात देव बापाक अर्गां दिया देवाचे उतर हे देवाची वडोवका Say
सर्वेस पाव तुमचे सौभे आसू तुझे सोबे असो स्वाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभाता महिमा तुका येसुया आपले दोळे सरकार लावून जेजू म्हणे बापा आमचे पसते मात्र हांव मागना बगार आमचे उतार आयकून म्हाका सतमंतल्या पसती हांव मागता बापा ती समेस्तां एक जावं तूं म्हजें सगळें आनी हांव तुजें सगळें एक जावन आसा तेच परी ती आमचें सगळें एक जावन आसूं अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हणून संवसारांत सतमंतचे पसती ती समेस्तां एक जावन आसूं जशें आमी एक तशें ती एक जावच्याकी तुवें म्हाका दिलाय तीच महिमा हांवें तांकां दिली हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एक वटून संपूर्ण जावं तो बळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हणून आनी तुवें म्हजो मोग केलाय तसो आमचोय तूं मोग करताय म्हणून म्हाका कळीत जातलें बापा हांकां तुवें म्हाका दिलाय संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग करणे तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा ताणी देखच्या की हांव आसा थंय ताणी आसा जंय म्हण म्हजी आशा नित्यवन बापा संवसार तुका वळखना पण हांव तुका वळखता म्हाका पाठयलेलो तूंच म्हणून ही जाणा जाल्यात म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याके आनी हांवें तांचे सगळें रावच्याके तुजें नांव हांव तांकां कळीत केलां आनीक हांव तें कळीत करतलो देवाचें उतार वाकली तुका क्रिस्ता मोखाळ भाव भयणो थंय सावन आज जुबल्यो 25 वर्सांचो जुबल्यो आचासूनचा लाजरस आनी बिल्मा तुमकां सर्वांक आमी जेजू क्रिस्ताच्या जल्मा दिसा आसतना तुमकां जनातला फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयता जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो लगभग 2000 वर्सां आदी आनी ताणें त्या दिसा थंयसर गद्दाच्या गोठ्यांत तावन दाखोवन दिल्लो तो मोग आम्हा सर्वांच ते आसूंक जाय आनी प्रत्येक जावन आज हाच्या वाचपांत आनी प्रत्येक जावन सुवात ते आमी आयकल्ले ते उरता जेजू ताच्या शिसां पासून मात्र मागना बगार आम्हा समेस्तां पासून तो मागता ह्या संवसारांत तो आयिल्ले म्हळ्यार ताचे सांगाता ताचे म्हणले कोण सुनातले थंयसर आसले गवळी आनी तांकां ते घाणीन भरले कित्याक शेळयांक ते सरयतले आनी तांकां कोणेच मानून घेतले ना पूण जेजून तांकां वेचून काडले आनी ह्या मार्फत जेजू शिकयता तो दुर्बळा धाकट्याचो मोग करूंक ह्या संवसाराक तो आयिल्लो
ताच्या ह्या पब्लीक जिणे वेळारी दुर्बळ्या धाकट्यांचो ताणें मोग केलो. कुड्ड्यांक, पिडेंत कश्टातल्यांक तांच्या सहवासांत तो जियेलो. फरिसांवांनी ताका इन्कार केले तरी तो दुर्बळ्यांची सेवा करता आनी आम्हा सर्वांचा पसत तो ताचो आपलो जीव तो दिता. आनी ह्या वरवीं मोर्ना मारपाक तो आमचो मोग करता. ताचो जीव आमचे पसत दिल्ल्या वरवीं तो आमचो मोग करता म्हणून आमकां दाखयता. आमी सर्वां ह्या संवसारांत येता आसतना आमी रित्या आतांनी आमी येवंक ना. देवान आम्हा सर्वांक ताच्या देण्यानी भरल्यांत निरंतरी आमकां ताचो संदेश पासारूंक बऱ्या कुटुंबांनी आमी जियोन आमी आमचे कुटुंब ते बरे आवय बापूय जावन जियोंक तो आमकां आपयता. सांत पावलो त्या ह्या संवसारांत ताची सुवार्ता करता आसतना ताचेच म्हणले ते क्रिस्तांव लोक कश्टांत आसल्या वेळार हेर ताच्या कुमके घेतात तांकां आदार दिवंक. आनी तशेंच आमचे हर एकल्याचे क्रिस्ती भुरग्यांचे मिसांव जावन आसा. न्ही आमी आमचे पसत आमच्या भुरग्यां पसत आमी जियोंक जाय. बगार आमी सर्व क्रिस्ती भुरग्यांचो मोग आमी दाखोवन दिवंक जाय. मात न्ही क्रिस्तां समर्पण दिला हेरांक समर्पण दिला न्ही मात्र जियेचे म्हण तो कुशीक व्हरता. बगार आमी एक क्रिस्ताचो दिवो जावन आमच्या बेसामारी पातय तो क्रिस्ताचो उजवाड तो क्रिस्ताचो मोग आमच्या समाजीत आमी दाखोवन दिवंक जाय. भाव भयणो, देव सार आज आमकां ताचे ताचे थंय वडोवंक प्रयत्न करतना आमच्या बावतिजमा मारपात आमकां मेळ्ळो तो दिवो आमकां मेळ्ळो तो भावार्थ आमी जियोच्या त्या जिणे मारपात हेरांत आमी प्रगट करूंक आसा. जेजू आनी ताची माता मरी आनी ताचे शिशी काना शहरांत हजर जाल्ले. त्या लग्ना माट्टा पात त्या घरच्या येजमानाचो वायन मुक्त जाल्या वरवीं मर्यादी वेची गजाल जावन आसली. आनी मरी हें जाणा जाता आनी आपल्या पुताक ती सांगता तांकां वायन ना. पूण उत्तर थंयसर आसल्या सेवकांक जेजू जाण जाता त्या घरच्या येजमानाचे कश्ट आनी तांच्या आदाराक तो वेता. आनी तशेंच भाव भयणो लग्न बेसा मारपात आमी आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक आयल्या मात न्ही. आमच्या दिसपट्ट्या जिवणयेंत आमी बरें सुखाचे समाधानाचे बेस आमी जियेल्या वरवीं आमच्या कुटुंबां मारपात आमच्या भावारी तो जेजूची सुवार्ता जेजूचो दिवो भावार्थाचो उजवाडाचो दिवो
आमच्या तावन हेरांक आमी दिवंक आसा हांगासर असल्या सडावतकारांनी माड या माडी आमी बसता तांची जतन घेता तांकां जाय जाल्यार तें उदक ह्या तरान आमी त्या माडांची ह्या माडयांची जागृत करता तशेंच भाव भयणो आमकां दिल्ल्या त्या देण्या मार्फत आमी हेरांच्या सेवे खातीर आमी जिवन आसा हर एका कुटुंबांत आसूंक जाय मोग सेवा भोगसणें ह्या मार्फत देवाचो प्रकाश आमी हेरांत आमी वाडोवंक आसा आनी अशें आमी बरी समाज आमी बांदूंक आसा आनी हाका गरजेचें जावन आसा आमी भावार्थांत आमी थीर रावूंक जाय खरो आदार जेजूतान आमी मागया आमच्या कुटुंबा पासत प्रत्येक जावन आमच्या दिसपट्ट्या मागण्या मार्फत आमी देवात आमी वंदून रावंक जाय सान पावलोन एफेस घरांक बरयल्या त्या पत्रांत कशें आमी आमची कुटुंबां जावं दी आवय बापायनी ह्या भुरग्यांनी एकामेका वंदून रावून एकामेका विधेय जावन एकामेकाचें बरें सोदून काडूंक तो आमकां आपयता वय भाव भयणो लग्न जावन आसा मनशा जिविताचो मोळ तो जावन आसा आनी अशें आमी बरीं कुटुंबां आमी बांदल्या वरवीं आमच्या लग्नाच्या अभ्यासा मार्फत जेजून आमकां दिलो तो उजवाड आमच्या भुरग्यांक आमच्या भावारी आमी तें पासारूंक आसा खरेपणी लाजरस आनी विल्मा एक बरें कुटुंब बांदून हाडलां मात न्ही तांचें जिवन हेरां पासत जियोंक सकल्यांत तर आज आमी तांची देख काण घेवन आमी एक बरें कुटुंबां जिवन जियोंक आनी तशेंच आमचे द्वारे हेरांत क्रिस्ती भावांत विस्तारूंक आमी फुडें सरया लाजरासाक विल्माक आज तांच्या जुबल्याच्या संदर्भी तांकां उल्हासितना आमी हर एकल्यानी आमी बरीं कुटुंबां बांदून बरी समाज बांदूंक आमी फुडें सरूंक जाय तर आज आमी प्रत्येक तरान मागया ह्या जोड्या पासत तांच्या कुटुंबा पासत तशेंच आमी तांची देख घेवन एक बरें जिवन जिवंक आमी फुडें सरया आमेन प्रदात तांचे सरस आशीर्वाद 25 वर्सां आदीं तुमी एकामेकाक आसलेली भुरग्यांच्या दिशान मुखार तशेंच आज ह्या 25 वर्सां उपरांत परतून तुमी मुतयो एकामेकाक बदलून थंयसर तुमी ती कपलां दितात ह्या कपलां खातीर सरस देव सदांच आशीर्वाद करून आनी तुमचें जिवीत विश्वासीपणान रावोवंक सरस आशीर्वाद करून बापाची तांचे विल्मा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची उणा म्हणून ही म्हजी तुका दिता बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमीन.
दराळ तिची आशिर्वादा घाल्यांत जाल्यार तो आमकां कितें जाय तो जाण आसा तरी आमी ताचे कडेन विश्वासान मागचें आमचें अदीक जावन आसचें आमचें काम जावन आसा देवाक अर्गां दिवन आमची सर प्रार्थना ताका आमी समर्पण दिवया. बापा पवित्र सभे सलोनच्या आमच्या पाप साहेबांचेर बिस्पांचेर येजकांचेर आनी सर धर्मिकांचेर तुजे बेसावूं घाल. तांणी उतरान आनी करनेन तुज्या सुवार्थेची वाटेन चलोवन तुज्या मिसावान लागशिल्ल्यान वाटेली जायशे कर म्हूण मागता हांव. जबाब बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी तुजे कुशे प्रमाणे पाळून सर लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर निस्वार्थान वावरूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. गांवांत आनी परगांवांत वावर करच्या सर आमच्या भाव भयणींक तांच्या वावरांत तृप्ती आनी प्रतिफळ लाभय तांकां तुजें दैवीक संरक्षण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. संपर्क माध्यमां आनी हेर वायटांक बली जावन कश्टूंच्या सर युवजनाक आनी भुरग्यांक तूं राख आनी सांबाळ. तांकां ह्या वज्यातावन पयस रावंक आनी तुवें सांबाळिल्ल्या माध्यमाचो बरो फोल काडूंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. गूण जायनातले पिडयेन वळवळच्या सर पिडेस्तांक तांचे कश्ट सोसूंक बोळ आनी सुस्निकाय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. जिविताचो बरवसो सांडलेल्यांक जेजूचे जल्म तांच्या जिवितांत नवो बरवसो पांकोवंक दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. मोगाळा बापा आयचे दीस आमी विशेष रितीन मागता आमी लाद्रू आनी विल्मा मिनेजस तांच्या कुटुंबा पासून तांचेर तुजो दराळ आशिर्वाद घाल. 25 वर्सां आदीं तांणी दिल्ली एकामेकाची भास बऱ्या रितीन पाळून ती एकामेका विश्वासी रावल्या. असो विश्वास मोरा पर्यंत तांणी सांबाळूंक जाय अशी कृपा तांचेर वत म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. आतां आमी आमच्या कास्ती गजा पासत मागया. दयाळा बापा तूं जावन आसाय मोगाचो सागर. तुज्या मोगा वरवीं हो संवसार उपसरलो आनी आमी केल्ली सर प्रार्थना ती मोगान आमकां तूं दितलो म्हूण आमी तुजे खातीर भरोसो दवरता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्युदा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाला नेमे आमच्या सर्वस्व देव आमच्या बापा तुज्या भुरग्या लाजरस आनी विल्माच्या लग्नाच्या रुप्या दिसा तुका अर्गां दिवन आमी समर्पित हांव तो याज्ञ पोनवळ्यांक तूं मानून घे. जावन तो आमकां शुभाम शांतीचो आनी संतोषाचो सदा वोंग तिज हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा तीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळ्यांनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तो तुज्या
भुरग्यांक वळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळा दितावन तुजो पूत तसो आतां काळांत जल्माला. देव सैमान तुजो सारको महिमेबंद कोणाकच दिश्टी पडनासलो. आतां आमचे सारको जालो आमच्या मदें तो दिश्टी पडलो. पडलेली रचना आपल्या समें उबारून नव्यान तिका संपूर्णायेन एकठांव सांडून गेल्ल्या पातकी मनशाकुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यांत पावूंक सर्गातावन जेजू आयला देखून सर्गीच्या देवदूता संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. त्याच बरी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासो आनी सुमेस मनशा पासो ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा करा. Baba to so good for go to ya. Sumya Jesu, tuche maya, aami samayana, tuche buddha, jivan ko. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्ता पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Serespra, aké prytmity wystalecia powiedz sobie surazkę, an Francis amcia bagion bapa, Peter Paul amcia gowli bapa, सगळे जग वर्गाबरोबर का पृथ्वीकांत वाडे. पुन्हा जनपणाचा भरोसा धरून मेल्यात ह्या आमच्या भावा बहिणींची काकूत कर. राजरासाने वेलमांच्या कुटुंबानंतरल्या आमच्या भावा बहिणीचो उदास पड्या. तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेस्त तांकां तुजे परजळीत मुखामोळ पळय फाव कर.
आम्हा समय संची दया कर म्हणून आम्ही मागता अहंकार मरे देवाची माय संगती बगेन धरून आणि सर काढून तुका मांडवल्यांत या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुझी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुत्रा वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संसारे तुझी सदा सदा तशी संसारांचा आमचो दिसपडतो ग्रासा संकारणी आणि आम्ही आमचे केल्या आमच्या तशी आमची पातका मुगोस आणि आमकां दाडे पडोवचे नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्तय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरशन अतिरिक्तले आमकां तुज्या उदारता कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकाशांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दीस दिता आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दिया पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सुभागी
सर्गींच्या बापा या पत्नीक लाद्रू आणि विल्माक आपल्या भुरग्यां आनी इश्टां बराबर तुज्या कुटुंबाच्या जेवणा बसून तुवें संतोष बरीत केलाय. जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणान तांचो काळजोचो एकवट दिसान दीस अदीक तीर जावं. दिरान आनी संतोषान तुजी आज्ञा मोगान ती चलूं आनी शेकी सर्गींच्या जेवणान बराबर वांटो घेवंक फावो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. सुमेस्तांक देव बरी सांज मागता. आयचे हे संभ्रमीक मीस हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या पयसल्या रोमाच्या शहरांतून हांगासर आयिल्ल्या म्हज्या मम्मीचा भाव फादर प्रकाश लॅन्से रेबेल्लो तुमकां हांव आमच्या कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर सहा बलिदान भेटयल्ल्या म्हज्या पाप्पाचो कझिन भाव मनादीक बाप सिल्वेस्टर पेरेरा तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचेर मोग दवरून पयसल्या गांवांतन प्रायवंतरी हांगासर आयिल्ल्या फादर रिचर्ड साल्डाना तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर हे मीस जाल्या उपरांत तुमकां थंयसर भायर काफी पळाराची वेवस्था केल्या. सुमेस्तांनी स्विकार करी जाय म्हूण आमची विनंती. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फिरगस बिगार मानादीक बाप लिओ वेगस हांगासर हे मीस करूंक आमकां अवकाश करून दिल्ल्या खातीर सुमेस्तांक देव बरें करूं. Seirik solo tanci mudi zallo
ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಲಾದ್ರು ಮೆನೇಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶ್ರೀಯುತ ರಮಣಾತರಯ್ಯವರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಧೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯವರು. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ಜನರ ಜೊತೆ ಇರುವವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಅವರ ಜೊತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೇಬಿ ಗುಂದರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಲಪ್ಪ ಸಾಲಿನವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಲಾದ್ರು ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. मोगाच्या सेरेणो मानाच्या ओळ्यानो आणि पुट्टा पुट्टा भुरग्यानो, तुमकां समेस्तांक ह्या शुभ दिसाची शुभ संजेचे शुभाशय पाठयता. तशेंच नताळा काळार आमी आसाव. जेजू बाळ जावन जल्मल्लो संभ्रम आमी आचरण आसाव. देव मनीस जालो, मनशाक देव करच्याक हे आमी पातयेता. तुमकां समेस्तांक नताळा काळाचे शुभाशय. मोगाच्या न्हू दोतोराची क्लास आसली. पाद्र्याबान भुरग्यांक सकड भुरग्यांक 30-40 भुरगीं आसलीं. सकड भुरग्यांक एक एक पॅकेट दिली आनी म्हणालो आमचे वर्ल्ड मॅपाचे कुडके आसात, वर्ल्ड मॅपाचे कुडके आसात, पीसस आसात, तुमी ते सारकें वर्ल्ड मॅप करीचे म्हणून 10 मिनटां दिली. भुरगीं पुरो वद्दाडलीं, कोणाकय करूंक जायना. परतून 10 मिनटां दिली. परत अशें 40 मिनिट्स जातना एकलो चेरको फादर म्हजे जालें म्हणालो. सकाळां कुतूहल आसलें कशें केलें म्हणून. आनी तो म्हणालो फादर म्हाका मस्त कश्ट आसलें, वर्ल्ड कशें कशें आसा तें म्हाका समजूंक ना. खंयची कंट्री वयर येता, खंयची कंट्री खंयच्यान येता आमकां सकाळां समज कळीत ना. म्हाकाय तुमकांय सकाळां कितें सहज तें. पूण मागीर हांवें परतून पळयलें आनी एका कुशीन पळयतना तातूंत मनशाचे तकली हात अशें दिसलें. हांव तें सारकें करूंक गेलो. थंयसर म्हाका सोबीत तें कुटुंब आयलें. बापूय आवय दोगां भुरगीं. हांवें कुटुंब सारकें गेलें. सगळो संवसार सारको जालो. अशें जाप दिल्लो तो चेरको. तसो चेरको लाजरस मिनेजस आमकां सर्वांक मोगाचो लाद्रू म्हणून. आनी त्या दिसतावन ल्हानपणारच तें चिंतप आसलें ताच्या मतीन. कुटुंब सारकें आसल्यार सगळें तेजें तो वाडता वाडतना घट्ट जालें. 97 इसवी 27 डिसेंबराची आयचीच तारीख म्हणजे बर्ती 25 वर्सां आदीं आयच्याच तारीखेर विल्माबाई सांगता, विल्मा सांगता तो लग्नांत एकवटलो. ताचेंच म्हणलें कुटुंब आरंभ करच्याक. आनी आज 25 वर्सां मोगाची, 25 वर्सां संतोशाची, 25 वर्सां दिन वासनेची, 25 वर्सां देवाक अर्गां दिवची. अशें देवाक अर्गां भेटोवन आतां सांगता, सर्व सांगता हांगासर मेळोवन एक सोबीत संभ्रम आसा करूंक हांगासर हजर आसा. तुमकां समेस्तांक तकली बगावन नामान म्हणटना ग्रँड एंट्री आसतली. व्हंकल न्हवऱ्या पयलें कुटुंबाची म्हणजे लाद्रू आनी विल्मा हांची भावंडां, भाऊ भयणी आनी सगळें कुटुंब सांगता फुडें हांगासर येतली. सांगता विल्माबाईची मम्मी आसा ती सांगता मेळोवन मुखार येतली. ताच्या उपरांत देडो देडी म्हणजे सुषमा शैलेश तांच्या फाटल्यान व्हंकल न्हवरो बसले करता. थाळयांचो शिवर दिवया. जोरान लाद्रू आनी विल्माच्या कुटुंबाक आमी पयलें स्वागत म्हणया. लाद्रू आनी विल्मा तांच्या कुटुंबाक बरीच कुटुंबाक संतोष जोरान थाळयो दिवन ताका आमी स्वागत म्हणया. संतोष आयली गडी देडो आनी देडी म्हणले बरीच म्हणयेत आमी तांकां आयच्या दिसा. सुषमा आनी शैलेश मोगाची दोगां माणकां लाद्रू आनी विल्माची आतां वेदी लागीं वेतात. ताळयांचो शिवर दिवन तांकांय आमी मोगान स्वागत म्हणया.
व्हंकलेक आनी नवऱ्याक ह्या वेदीचेर पळोवची मोगासो सकडसो लाजरस म्हणजे सड्ड मोगासो लाद्रू नांवान चड मोगासो आनी ताच्या सांगाता विल्मा लाद्रू विल्मा ह्या वेदीर येवच्या उबे रावे एक घडी जोरान ताळयो अशें शुवर दिवया. वेदीचेर दीस तुमचे आसूं दी 25 वर्सां आदीं एक जाल्लें जोडें 97 बसा तुमी बसा उबे रावचें म्हणना 97 पयलें 95 एक बारी नांवाड एक फिल्म आयिल्लें बॉलिवूडाचें ऑक्टोबरान रिलीज जाल्लें 2 वर्सां पयलें DDLJ दिलवाले दिलणिया ले जायंगे बारी हिट जाल्लें पळय न्ही ताच्याकी चड हिट जाल्लें रियल फिल्म आमचें तें 2 वर्सां पयलें रिलीज जाल्लें मे बी ताची पळोवण कोण ना इल्लेशें मोगा विशयांत व्हळ करेक्ट जालें हांव काजराक येवना त्या दीस काजराक हांव येवना पूण पळय कशें मॅच जालें कळ्ळें कोइन्सिडंस 97 हांचें लग्न जाता डिसेंबरान 2 वर्सां 2 म्हयने उपरांत हांचें लग्न जाता रियल लायफाचें पिंतूर आराम जाता आनी ताकाय 25 वर्सां संपली त्या देखून मोगाचें न्हू पयल्यान पयलें लाद्रू आनी विल्मा हांव तांकां लाद्रू आनी विल्मान म्हणटा दट्टू गिट्टू म्हणना लाद्रू आनी विल्मान म्हणटा लाद्रू आनी विल्माक आमी पयल्यान पयलें उल्हास पाठवया कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणया शुभाशय पाठवया लेट अस गिव अ राउंड ऑफ एप्लॉज जोरान ताळयोचो शिवर दिवया. आनी तशेंच दोगां मोगाची मलगडे सुषमा जाल्यार शैलेश दोगांय बारी बंगारांतलीं भुरगीं पळय न्ही खंडीत हांवें सांगलें सुरू एक घडीत सांगलें तें नीज घडीत लाद्रूच्या जिवनांत घडल्लें ताणें ल्हानपणास भुरग्यापणास तें चिंतप आसलें आनी तशेंच कुटुंब वागून हाडलां आनी तशेंच भुरग्यांक वागयलां खंडी जावन आदर्शच म्हणया त्या कुटुंबाक तशें कुटुंब हांव सुमार तेमदान पळयतां केदळां पळयता जाल्यार केदळ मोग तांच्या भितर आसा हेरांकी मोगान देखतात ती एकामेका मोगान देतात त्या कोण ह्या दोगां भुरग्यांक सांगता ह्या सगळ्या कुटुंबाक परत आमी ताळयो दिवया ताळयोचो शिवर दिवया. मोगाचें न्हू ह्या सोबित कुटुंबा तर्फेन ह्या रुपयाळा संभ्रमा ददरसच्या तुमकां समेस्तांक परत एक फावटी मोगाचो स्वागत सुस्वागत तुमकां समेस्तांक. पयलो मान दिया गुरकाराक म्हणटात पूण हांगासर गुरकार गरकार कुर्त लाद्रूस त्या देखून हो अवकाश वाड्याच्या प्रतिनिधींक फावो जाता त्या देखून हांव फुडें आपयतां माणेस्तीन लेतिशिया सेरावो वाड्याची प्रतिनिधी आनी तशेंच माणेस्त ग्रेशन साल्डाणा तांणी दोगांनी फुडें येवचें गुरकारा तर्फेन वाड्याचो माणाचो स्वागत तुमी स्विकार करचो. मोगाचें न्हू माणाचो स्वागत वाड्या घरांक आनी सगळ्या कुटुंबादार आनी सैऱ्यांक फावो जाल्लो आसा एक घडी तुमी दोगांय उखलून धरा पळय गुरकारा तर्फेन वाड्याचे प्रतिनिधी तुमकां समेस्तांक ताळयोचो शिवर देवन हो मान आमचो करया. देव बरें करूं लितीबायक आनी ग्रेशनाक देवाचे मणियरे आसात विशेश जावन बाप प्रकाश लायन्सी रेबेल्लो एक कर्मेलीत येजाक विशेष जावन विल्मा हिचो भाव रोमांत तांची सेवा आसा देखून एक घडी फुडें येवन मोगाचो मानाचो फुलांचो तुरो घेजाय म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. मुखार आपयता कित्याक म्हणून सांगल्यार फोटो खातीर नाजाल्यार आमी तुमचे लागीं येवन दिवचे. तशेंच आमचे सांगता बाप सिल्वस्टर पिरेरा आसा लाद्रूच्या मामाचे पूत म्हणजे लाद्रूचे कझिन भाव बाप सिल्वस्टर देखून फुडें येवन मानाचो मोगाचो तुरो तुमी आपणायचे अशी विनंती. तशेंच आमचे सांगता आसा ब्रदर फेलिक्स लोबो DDS ब्रदर ताकोडे विल्माचे माम ब्रदर फेलिक्स लोबो एक घडी फुडें येवन तशेंच ताकोडे ब्रदर प्रवीण DDS ब्रदर्स आमचो वडील थंय आनी सांगता आयिल्ले हेर ब्रदर्स ताकोडेतून आयिल्ले हेर सगळे ब्रदर्स एक घडी फुडें आयल्यार तुमकां आमी मोगाचो तुरो दिता फुलांचो तुरो पळय ब्रदर अनिल आसा ब्रदर प्रवीण आसा. हांव विनंती करता माणेस्त एम्ब्रोज वॉल्डर आमचे
फिरगजेचे उपाध्यक्ष एक घडी पुढे येऊन मोगाचो मानाचो फुलांचो तुरो तुमी घे जाय. आनी तशेंच परवांत हांव न्हू 1 तारखेक हांव न्हू नवेच उपाध्यक्ष दिसून आयिल्ले आसात. मणेस्त आल्बर्ट डिसोजा तुम्ही एक घडी पुढे येवचे. आणि आमच्या सांगता सबार धर्म भयणी आसात. कोणाची नांव हांव काडिना, सकट धर्म भयणींनी सिस्टर सरिता आसा. सिस्टर सरिता मोगर नडची. आणि तशें आनी एकली सिस्टर ही आसा, म्हाका नांव कळीत ना. तुम्ही सकट धर्म भयणींनी एक घडी पुढे येवचे. एक घडी तुमकां आमी मान करूंक आशेता. एकच घडी होय. सिस्टर सरिता येया. आनी एकली सिस्टर आसा होय. समेस्त धर्म भयणीक आमी मोगाचो मानाचो स्वागत करता. ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಹೀಗೆ ವಿನಂತಿ ಇದೆ. गवळी मंडळीचो मुख्य उपाध्यक्ष 1 तारखेक ताणू नवो उपाध्यक्ष मणेस्त आल्बर्ट डिसोजा आमच्या सांगाता आसा. ताकाय आमी फुलांचो तुरो दिता. आनी हांचे सांगाता हो मांडपाव जाता सकट गोळी परिशदेच्या सांद्यांक. आनी सगळ्या गोळी परिशदेक आदल्या म्हळ्यार आतां आसच्या आनी मुखल्या सकडांक आमी हो पाव करता. ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. तशेंच बंटवाळा कॅथोलिक कोऑपरेटिव्ह बँक ताचे अध्यक्ष आणि सौर निर्देशक आणि सर्वांक, तशेंच लायन्स क्लब अध्यक्ष सांद्यांक आणि सर्वांक, आणि तशेंच SVP अध्यक्ष आणि सांद्यांक अशें सर्वांक मोगाचो मानाचो स्वागत आमी म्हणटा. आणि तशेंच मोगाच्यानो वाड्याघराणो सैऱ्याणो ओळ्यानो आणि पयसतावन ह्या गांवांतून पयसिल्या गांवांतून अशें लाद्रू आनी विल्माचेर मोग दवरनो. हांगासर तुमी आयल्यात. तुमी असल्यावर हें कार्य आसा. लाद्रू आसा, विल्मा आसा आनी तुमी आसात. लाद्रू म्हणचें आसा आरू वतान उर्वा वचू, आत्तूरतान पुत्तूर वचू. लाद्रू इज नोन एवरीवेर न्हय. ईस्ट ऑर वेस्ट, लाद्रू इज वेस्ट म्हणले वरी सगळां वळखीचो. तशेंच विल्माबाई आनी भुरगीं त्या देखून परत एक फावटी ताळ्यांचो शिवर दिवया. तांकां आमी मोगान उल्हास अभिनंदन पाठवया. दनपारा उपरांत मस्त तयाराय जाल्ली ह्या कार्याक, पूण दनपार जाताना इल्ली भिरांत उठली न्हय. इल्लीशी भिरांत उठली. हय, वयर पळयतना काळोख जालो. सगळ्यांक इल्ली भिरांत खाल जाता कोण ना. आज मस्त कार्य आसा. आज फाल्यां मस्त कार्य आसा. आनी विशेश आमच्या कार्याक खाल जाता कोण ना बें भोगलें. पूण सगळ्यांनी मागणें देवान आयकलें जावंक पुरो. आमच्या गांवाक पावसाचें वातावरण जाता पुरो नेकेत्र चंद्रेम दिसता. खंडीत जावन देवाक आमी अर्घ दिवंक जाय. विशेश जावन आमच्या जिणेंत मागणेच बळादी खातीर. आनी आज देवाक आमी पयलें अर्घां दिल्यांत. आनी आतां मोठ्ठी मागण्या वेदी देवाचो संजेचो वेळो आमोरी आनी मोठ्ठी मागण्या वेदी हांगासर आमी करूंक आसा. त्या देखून वाड्याची प्रतिनिधी जावन आसची मणेस्तीन लित्तीबाई आनी कोण वाड्याच्या ह्या मागण्या वेदीन भाग घेतात तांणी हांगासर फुडें येवच्याक मोगाची विनंती आसा. सर्वांनी ह्या मागण्या वेदींत भक्तीपणी भाग घेवच्याक मोगाची विनंती तुमच्या समेस्त लागीं. आमी सर्व उबी रावया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सोम्याच्या मुरयेक बरी खबर हाडली. मान मुरये कृपेन बरयले. सोमी तुजे संगत आज की आम तेतून सुदेव आणि सुदेव पॉल तुजे जेजू. आपले सोम्याचे साकन मान मुरये कृपेन बरयले. सोमी तुजे संगत आज की आम तेतून सुदेव आणि सुदेव पॉल तुजे जेजू. आणि देवाचो पूत मनीस जालो. मान मरिये कृपेन बरयले. सोमी तुजे संगत आज की आम तेतून सुदेव आणि सुदेव पॉल तुजे जेजू. भगवंती देवाचे मे आम्हा पासो विनंती कर. प्रार्थया
क्लास आपल्या कष्टांगिनी मरणा जीवनपणावर वे संसारा संतोषात वेंदाय गेली त्याच्यामुळे आमकां आमरे मय मरी पास असला सजिने संत समकाला बस घर म्हणून आम्ही तुझ्या लगे परत त्या सगळे तुमच्या सम्या मरी पाहता आम्ही महिमा बापा पता आणि पवित्र महिमा बापा पता आणि पवित्र महिमा बापा पता आणि पवित्र देवा केल्या बुडव्या मुझ्या रातल्या सर्गींच्या दये मका केल्या तुझ्या तवे मुझी मोत सोळाई मका रात समाजले आमेन आमचे उपास सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास येऊं तुझी खुशी सरकार सुता तशी संसारान जावं मान मरिये कृपेन बुरले समी तुझे संगत आस याम तून सदैव आणि सदैव पळ तुझे गुसीच जेजू महिमा बापा पिता आणि पवित्र आत्म्या एक ओमच्या बापा एक नमान मरे लाद्रू आणि विल्माच्या कुटुंबा देवा दिन जल्ल्यास संध्यांग मी भेटूया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास येऊ तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारान जावं नमान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगता याम तून सदैव आणि सदैव पळ तुझे खुशीच जेजू महिमा बापा पिता आणि पवित्र आत्म्या ससनाचो विषय होती तांकां ये सम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांगून दे समाधान तांचो आत्मो विषय घेवन दी आमेन आता देवाचे उतार ऐकूया म्हाका सम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजान रिक्सो ना बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिक्तलो साबार जण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले सम्या तुजे नावी आमी अपराध प्रावत केला नाही तुजे नावी आमी जेवसा दवंडल्यात नाही तुजे नावी आमी असर्यां केल्यान नाही तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो हांव तुमकां वळखना खोटेपण लबदल्ल्यानो म्हजे तावन पयस सरा देवाचें उतारये देव मोगाचो आणि जीवाचो उगम ताणें आमकां ताच्या मोगांत वांटो दिला ह्या ताच्या मोगाच्या जिवितान विश्वासीपणी वांटो घेतल्या आणि लग्नाचो उत्सव चलोवंक फावो केल्ल्या ह्या जोड्याचेर आणि तांच्या कुटुंबाचेर देवाची आशिर्वादा मागया सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी क्रिस्तांव कुटुंबा मोगाची आणि शांत समाधानाची रावळेरां करूंक विशेष मेहनत घेवंक तुजो आदार मागता बापा आमचे प्रार्थना आयक बापा आमचे प्रार्थना आयक सर्गींचे बापा आज लग्नाचो उत्सव संभ्रमच्या जोडयाचेर लाजरस आणि विल्मांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां कुडीक भलायकी मोतीक समाधान आणि काळजांत उल्हास दी म्हणून मागता बापा आमचे प्रार्थना आयक सर्गींच्या बापा सगळ्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी माया मोगान एकवटान विश्वासपूर्ण समाधान आणि भक्षणेचो मनोभाव राज करून आमच्या पवित्र सभेचे स्वरूप नवे करूंक कुटुंबाच्या वडिलांक तू आदर दी म्हणून मागता बापा आमचे प्रार्थना आयक सर्गींच्या बापा लग्नाचो बेस जोडूंक तयार करच्या आमच्या तरुण जोड्या पसत आनी आयले वार लग्न जाल्ल्यांनी सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत विश्वासी रावण मोगान आनी मैपासान एकामेकाक सांगात दिवन तांच्या भुरग्यांचें भविश्य प्रकाश भरीत करूंक तुजो आदार दी मागता बापा आमचे प्रार्थना आयक सर्गींच्या बापा लग्नाचो बांद तुटोवन आनी लग्नाच्या बेसाची पवित्रकाय नेगार करण समस्यांक बली जाल्ल्या खाजरी जोडयांनी तांच्या खाजरी जिणेचें मोल समजून एकामेकाक भोगसून तांचे आनी तांच्या भुरग्यांचें बरेपण चिंतून परत कुटुंब जिवीत नव्यान रुपीत करचें तुजो आदार मागता बापा आमचे प्रार्थना आयक बापा आमचे प्रार्थना आयक
मोगाळा बापा आज लग्नाचो 25 उत्सव करच्या जोड्या आनी तांच्या भुरग्यां सांगता आमी तुका दिन वाचता. फाटल्या वर्सांनी तांचे ते तुवें केल्ल्या विचित्रां पासत आनी तांच्या दाखयल्या अपरिमीत काकुती पासत तुका आमी अर्गां दिता. इतलीं वर्सां तांकां तुवें सांबाळ्ळाय तर तांच्या फुडल्या जिवितांत ती तुज्या कृपेचो शिवर तांचेर तूं धाड आनी तुज्या सर्गींच्या लग्नाक तुज्या पुता जेजू सवे आनी पवित्रात्म्याच्या एकवटांत वांटो घेवंक तांकां फाव कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सोम्या दिन वाचुया तो बरो, सोम्या दिन वाचुया तो बरो, सोम्या दिन वाचुया तो बरो, मोग परिमिताचो करो. दिन वाचतलो सोम्या सर्वाय काळी वळखतलो मैमान संसकाळी रचना तो सर्गाने या संसारी राया मा सर्वांचो सदाकाळी. सोम्या दिन वाचुया तो बरो, सोम्या दिन वाचुया तो बरो, सोम्या दिन वाचुया तो बरो, मोग परिमिताचो करो. मोगाळ पुता सोवे ओंकार मरिया आशीर्वादी आमकां भगेन सुदेगवेन वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. देव बरें करूं. वाड्यांच्या प्रतिनिधींक आनी मागण्या विधीन भाग घेतल्या तुमकां समेस्त सैऱ्यांक मोगाचें न्हू पाप साहेबाचें बेसांव ह्या जोड्याक ह्या कुटपाक पावो जाल्लें आसा. बाप प्रकाश आमचे सांगात आसा ते आतां वाचून ह्या जोड्याक ह्या कुटुंबाक ते आतां भेटोवन दितले. The Holy Father Francis cordially imparts the requested apostolic blessing to Ladru Meneges and Vilma Meneges on the occasion of their 25th wedding anniversary, invoking through the intercession of the Blessed Virgin Mary an abundance of divine grace for them and for their children Shushma and Shailesh. Infant Jesus Church, Karimale, Vamadapadav, 27th December 2022. देव बरें करूं. बाप प्रकाश तुमकां व्हडा भक्तीन आनी मोगान हें बेसांव ह्या कुटुंबाक फावो जाल्लें तांणी आतां स्विकार केल्लें आसा. थँक्यू फादर प्रकाश. मोगाचो न्हू आमचो मोगाचो माणेस्त पियूस एल रोड्रिगस कर्नाटका पोल्युशन बोर्ड असो आदलो अध्यक्ष साधनो जावन आसलो आमचे सांगात आसा ताकाय आमी व्हडा मोगान ह्या संदर्भार स्वागत म्हणटा. आमचे मदलो मुखलो फुडारी आतां आनी मुखार परचे पोर क्रिसमस रॅली भोव अपुर्बायन ताणें आयोजीत केल्ली मडगांव कापांत 2 ताळयो दिवया आनी तांकां आमी मोगाचो स्वागत ह्या संदर्भार म्हणया. काजर जिविताची 25 वर्सां भोव अपुर्बायन कुटुंब जिवीत कशें आसा जें म्हण दाखोवन दिल्लें जोडे हांगासर आसा आनी सोबीत कुटुंब आसा. आनी आतां ह्या 25 वर्सांचो संभ्रमाचो केक कातरचो अवकाश आतां तांकां लाभलो आसा. त्या देखून ती केक कातरतना लाद्रू आनी विल्मा भुरग्यां सांगता ही सोबीत गोडसाण्याची केक कातरून ती वांटून घेतना आमी आमचें भागीदारपण तांचे थंय दाखोवन दिवया. जोरान ताळयांचो आवाज उठोवन दी आनी आतां लाद्रू विल्मा भुरग्यां सांगता ही केक कातरतना Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart.
congratulation and celebration when I tell everyone that you're in love with me. मोगा जनो तुमका सोमेस्तांक या केकीचो संभ्रम ही गोडसाण तुमका वांचाक आमच्या सांगता आसात ओमाद बदोवचे नवरदीक सोजा केटरर्स तुमच्या सांगता केक आनी वायन घेवन येतले. तेंबे तेंबे अशे पडटा केसांचेर उमे उमे कशे दितात गालांचेर तेंबे तेंबे अशे पडतात केसांचेर उमे उमे कशे दितात गालांचेर रंजीन सो मोगासो आमचो सकडसो मोगासो शायलो आयचो सोबीत देडोस म्हणयत वो वापर बायन सोपसो आतां ह्या कार्याचो संभ्रमाचो शॅम्पेन हांगासर आसा तो उक्ते करतेत आसा. एक फावटी ताळयांचो शिवर ताका आमी दिवया. आसा ह्या सोबीत वेदीचेर सोपते आसा आनी आमी सर्व ह्या जोड्याच्या ह्या संभ्रमाक साक्षीदार आसा. ह्या जोड्यान जोडुल्लो अणभोग वांटून घेतिल्ले ती बोगणां आमकां सगळ्यांक कळीत आसा आनी त्या देखून आमी व्हडा सेंटिमेंटांनी व्हडा बोगणांनी व्हडा मोगान ह्या कुटुंबा खातीर विशेशान लाद्रू विल्मा खातीर हांगासर आसा आनी आमची सगळ्यांची बोगणां ओट्टू घालून उतरांनी ती बीन रावंक आमी एका मनेस्त व्यक्तीक वेंचून काडिल्लें आसा आनी ती व्यक्ती ह्या कुटुंबाक विशेशान लाद्रू आनी विल्मा ह्या कुटुंबाक भोव मोगाची बऱ्या तरान वळखुची एकदम खास व्यक्ती म्हूण सांगयत. विशेशान लाद्रू आनी विल्मा आनी ह्या कुटुंबान तांणीच आज फुडें येवन सावध मागाजे भलायकी मागाजे अशें घट्ट जब्बोर आशिल्लें आनी तें आज हांगासर पावो जाते आसा. आनी विशेश जावन ह्या कुटुंबाक मागण्याचें महत्व मागण्या विशयांत कितें गरज आसा कितें इम्पॉर्टन्स तें शिकोवन दिल्लें त्या महान व्यक्तीन आनी तो दुसरो कोणी न्हय विल्मा बायचो मोगाचो माम. ओय मोगाजनो जमलेल्या सर्वां तर्फेन फुडें येवन सगळ्यांची बोगणां एक करून उतरांनी पिंत्रावन ह्या जोड्याक ह्या कुटुंबाक बरें मागच्याक हांव फुडें आपयता आसा. ताकोडेचे DDS ब्रदर्स हांचे भोव मोगाचे सर्वांचे ब्रदर फेलिक्स लोबो. प्रितीच्या न्हू हांव सावध मागची कन्नडान मागता कित्याक म्हळ्यार जायतो लोक हांगा अक्रिस्तांव आसात कोंकणी समजनातले आसात. लाद्रू आनी विल्माच्या कबलतेन ಪ್ರಿಯರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಲಾಜರಸ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಮಾ ಇವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವರ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದ್ದು ನನಗೆ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ. 27 ವರ್ಷದವನು ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಈಗ 52 ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಧುವಿನ ಕಡೆಯ ಒಂದು ಹುಡುಗ ವರನ ಕಡೆಯ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾವಂದಿರು 3 ಜನ ಇದ್ರು.
ಬಹುಶಃ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ. ಉಳಿದ ಇಬ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಕಾರಣಾಂತರ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಮೂವರು ದೊಡ್ಡವರು ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ? ಹುಡುಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಇವರು ಮೂವರು, ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಆ ಕಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗ. ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡ್ರು. ಪಾಪ ಹಂದಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮದುವೆ ದಿನ, ನಂಜು ಜತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಕೊನೆಯವನು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ವಧುವನ್ನು ವರನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಬೆಳೆದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾಡುವಂತಹ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಒಂದು ನಾನು ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಜೆ ಮಾರೂಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇಟಲಿಯ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ, ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ರು. ಅವರೊಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೀನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ನೀನು ಸರಿಯಬೇಡ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆ, ನನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗು ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ವಾಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೀ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೀ, ಬಿ ಅಟ್ ಮೈ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಮಾತು ಲಾಜರಸ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಮರ್ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾವನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಲಾಜರಸ್ ಆಗ್ಲಿ ವಿಲ್ಮಾ ಆಗ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಬಹಳ ಸಂಗಾತಿಗಳಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರಿ ಕಪಲ್. ಪ್ರಿಯ ವಿಲ್ಮಾ ಮತ್ತು ಲಾಜರಸ್, ಪವಿತ್ರ ಸಭೆ, ನಮ್ಮ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಷಪ್ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಇಡೀ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನನ್ನ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನೀವು ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಬೆವರು ಧರ್ಮಸಭೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ 2 ಮಕ್ಕಳು ಆದರ್ಶ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದು ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾಣಿಕೆ. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ತನಕ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿದ ಕಾರಣ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಗೆ. ಪೋಪ್ ಪೌಲ್ 6ನೇ ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿರಿ ಅಂತ. ಆಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಸ್ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರೇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಪೋಪ್ ಪೌಲ್ ಅವರು 6ನೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಕ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೋಪ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವುದು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಸ್ಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೊಡಿ, ನಾನು ಇಡೀ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಚರ್ಡ್ ರೆಬೆಲ್ ಓದಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು. ಮತ್ತೆ MC ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಖಂಡಿತ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮೊಗಚ लद्रू आणि विल्मा पवित्र सभा म्हणता लग्नाची वित एक चॅलेंज 55 म्हणून म्हणता.
en किती म्हणून असो चड विवार दिवना पूण हांवें मस्त स्टडी केला हाच्या विशयांत कित्या जावं पुरो गे म्हणून कशें हर एकल्याच्या खाजारी जिवीत दवरून थोडे ताचे तुमकां गुंडायसो अर्थ सांगता ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು, ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ಲವ್ ಮಾಡಿದವರು ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಎರಡು ರುಚಿ ಎರಡು ಥರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಮಾಡಿ 25 ವರ್ಷ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಆ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಇವತ್ತು ತನಕ ಜಯಿಸಿದ ಕಾರಣ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು 25ನೇ ವರ್ಷದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಚಾಲೆಂಜ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಜರಸ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರೋದು, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪೀಪಲ್ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮೌನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜ. ನಮ್ಮ ಲಾಜರಸ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮೌನಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾತು. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದರ ನಂತರ ಅವ್ರು ಕೋಪ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗ್ರಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವು ಫಾದರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಕೆಲವು ಯಾರಿಗ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಸಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. देखून संसार पाड व्यक्तीवर नाही बऱ्या मनाच्या व्यक्तींच्या मौनातावरवी मौन रावतात. देखून संसार पाड झाला म्हणून लादरू तसो नाही. एक व्यक्ती की त्या आसा ते सत सांगचो, कॉम्प्रोमाइज ताचे कडेन ना. म्हाका बरो व्यक्ती म्हणाचे, म्हजी पाड पडचे तें ताचे कडेन ना. तूं बरो म्हूण म्हाका खोटो म्हूण आसा ते आसाच, आसा ते आसाच. ते फिरगज गवळीक मंडळ वा परिशद, गवळी परिशद तुमकां कळीत आसा तो कसो थंयसर उलयता म्हणून म्हाका पयले एका विगारान सांगिल्लें. आनी तो ट्रान्सफर जावन येतना हांगा येवन लाद्रूच्या घरा येवन तत्तू पाद्र्या म्हजे कांय चूक जाल्यार म्हाका बक्षी म्हणून आनी हाच्या मतीन कांय नासलें. ताचे उपरांत ताका मेळूंक आनी येतालो हें सगळें असलो व्यक्ती तो. दुसरें गडिबिडी गंडा, ಗಡಿಬಿಡಿ ಗಂಡ. ಹೌದು, ಗಡಿಬಿಡಿ ಗಂಡನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೆಂಡತಿ ಚುರುಕಿದ್ದ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೇ ಗಡಿಬಿದ್ದಿದ್ರೂ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅರ್ಧ ಪಾಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರವರು. ಆದ ಕಾರಣ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರ್ದೋ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಹಲೋ ಏತ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿನ್ಲ ಪಾಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮದಿಮೇಗ್ಲಾ ಪೋಯರ್ ಪೋಪುನ ಬಿಡ್ಪಿಚ್ಚಾರ ಪರ್ಬ ಪೊಣ್ಣಗ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟೆ ಪರ್ಬ ತನ್ನ ಮೂಡು ಬಿದ್ದ ಪರ್ಬ ಅಂದ ಇನ್ನಿಗ ಆ ಪರ್ಬ ಪೊಣ್ಣಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೊಡಿ ಇಡಿ ಮತ ಪಾಡೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ 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 ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಎಂಚಲ್ಲ ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆ ಎತ್ತುವೇರು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಂಡಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಪೇರು. ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ. ಓವೇ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ತಪ್ಪಾಯಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಡ್ ತಪ್ಪಾಯಿನ ಇಜ್ಜಿ. ನಾನೊಂದು ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೇಕ್ ಅವು ಸರಿ ಹಾಪಚ್ಚಿ ಅವು ತೂತೇನು ಎಂಚಿನ ಅಜ್ಜರೆ ಈ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆರ್ ದಾದ ಪಂಡ್ಬರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಜಾನೋ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಜಾನೋ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಜಾನೋ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ಫೋನು ಸಂಬಂಧ ಅವು ಇಂದು ಆರ್ ಫೋನ್ ಹಿಡಿತಂದಂಡ ಬಾಂಗುಡೆ ಮಾತ್ರ ಬುಡೆದ್ದಿ ಕಾವಲಿಡ್ ಬುರ್ನಲ್ಲ ಆರೇಗ್ ಸುದ್ದಿ ಐಪಜ್ಜಿ ಜಾನೋ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಬಂದು ಬುಡೆದ್ದಿ ಬೋರ್ಚ ಬಂದತ್ತ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆ ಕಷ್ಟುಡೆ ಪುರೆಲಂದೆ ಆರ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನಾರ ಅವು ಒಂಚು ಭಯಂಕರ ಸಾಹಸ ಖಂಡಿತ ಅದು ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಎಂಚಿನ ಒಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಪನ್ಪುಣೆಯನ್ನ
ಮರ್ಮಲ್ಡ ಪನ್ಪೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಮರ್ಮಲ ಇಡೆ ಬಲೆ ಮಾಮು ಮುಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ಮಾಮು ಅಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚಾದ ಆಡಿ ಅಲ್ಲ ಮೇರಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜೀವನೋಡು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ತುತ್ತೇರು ಕೈಪೆಲ್ಲ ತೂತೇರು ಕಷ್ಟೋ ತೂತೇರು ಆಂಡಲ ಆ ಕಷ್ಟೋಡೇ ಪೊರಲಂದೆ ಕೊರಗಂದೆ ನಿರಾಸೆ ಆವಂದೆ ಇನಿಮುಟ್ಟ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಒಂಜಾರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಸಲ ಐಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇರೇಕ್ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದೇ ಒಂದನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಇಂಚನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪನಾರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಬತ್ತದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೇರು ನಾಯಿ ಕೊರೆತ್ತೊಂದಿತ್ತನ್ ಕೋಪ ಬತ್ತನ್ ಬುಡಿದ್ದಿಗ್ಲೆತ್ತದ ಪಂಡೇರಿಗೆ ನಾಯಕ್ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲ 2 ವರ್ಷದುಲ್ಲ ನಾಯಕ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾರ ನೀ ಕಾತಜಿ ಪಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಬುಡಿದ್ದಿ ಪಂಡಲ್ಗೆ ಅನ್ನೆರೆ ಈರೇಡ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನ 2 ವರ್ಷ ಇಂಚನೆ ನಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಲೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆತನು ಬಂದೆ ಅಂಚದ ವಿಲ್ಮಲ ಕಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ತೂತೇರು ಅಂಡ ಕಂಡನ್ಯಾಕ ಏಪಲ್ ಅರ್ಧ ಅಂಗಿ ಪಂಪರತ್ತ ಅವು ಅರ್ಧ ಅಂಗಿ ಅತ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಜೊತೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರ್ ವಿಲ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಣಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಇಂದ ಮರ ಇದ್ದಿ ಹಿಂದೆರ್ದು ದುಂಬು ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಪಂಡ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆ ಬಕ್ಕ ಮೈತಿ ದಿನ ಕುಳ್ಮಣಿ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಮದಿಮೆ ಆತತ್ತ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲನ ಜೀವ ನೋಡಿ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಪಂದು ಇಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೇನ ಅಂದು ಪನ್ನೋಡು ಬಂದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಬುಡಿದ್ದಿ ಉಲಾಯ್ಪೋದು ನಾಡುಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಕಂಡನಿಗೆ ಎಂಡೆಗೆ ದಾದಂಡು ಮಾರ ಇದ್ದಿ ಬಂದ ಈಗ ಬುಡಿದ್ದಿ ಪಂಡಲ್ಗೆ ಇಂದೇ ಎಂಕ್ಲನ ಕಾಚ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ವಿಲ್ಮ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನ ದುಂಬುಲ ಎಂಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನ ಆಯ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಕ್ಕುಲು ರೇರು ಲಾದ್ರು ಅಣ್ಣನ ಪಲಿ ನಕಲು ತಂಗಡಿ ನಕಲು ಮೆಗ್ಗೆ ನಕಲು ಬೊಕ ಏರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಕ್ಲು ಲೇರು ಮಾಂತರ್ಲ ಬತ್ತನ ಉರು ಇಜ್ಜಿ ರವ ಜವ ಖಯ ಕೋಣಿಯ ಇಲ್ಲಾರ ಉಗ್ಗೊಣ್ಣ ತೊಂಡ ಅಂತ ಏಕ ಮೋಸೋರ್ದಕ್ಕ ಇಲ್ಲೋಣ ಮಕ ಗೊತ್ತುನ ಮುಜಿ ಬಚ್ಚಿಮನ್ ಸಂಚೆನಿ ಉಗ್ಗುಂಡಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಮ್ಕನ್ ಪುರಸನ ಏನೇ ವ್ಯವಹಾರ ಒಯ್ವಟ ಅಸಜಲ್ಯಾರಿ ಕೊನೆಡೆ ಸಂಗಲ್ಲೇನ तीयेनान भितर येनान तें करना त यें करना तशें ना कोणी आयल्यार जायचे कोणी आयल्यार रावाचे यें बरें पोणो ह्या चेडवा ते आसले वरवीं लाद्रुक सांगल्ली बायल ती जाली कित्याक म्हळ्यार ह्या मनशाक सकट जाय आका एक पेस्ताक आपोवंक आमी पार्टी करतले आमगेर 2 फंक्शनां सत्त सांगता 2 फंक्शन ಅಂಡೆಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತಾಕೋಡೆಡ್ ಬ್ರದರ್ ಪಂಡೇರ್ ಮುಕ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೊಡತ್ತಲ್ಲ ದಮ್ಮೆ ಮರ ಲೆಪೊಡ್ಚ್ ಪಂಡೇನು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 75 ಜನಕ್ಕೂ ಕುಲ್ಲು ನಂಚನ ಜಾಗ ಇಪ್ಪನೆ ಪೂಜೆಗೆ ತಿರ್ತ ಜಾಲುಡು ಒಂಜಿ 75 ಜನ ಒನಸ್ಸಿಗಾವ್ ಮೇರಡ ಪಂಡ ಆ ಓಮಿ ನೀನು ಐಟ್ ಸಾಮಾನು ಮಂತ ಪಾಡ್ನ ಓಮಿಂಡತ್ತ ಸಾಮಾನು ಮಂತ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಚಾರ ಜಸ್ಟನ್ ಬಲ ಮರ ಆಯಲ ಬಲ ಇಂಬೆಲ್ಲ ಬಲ ಪಂಡ ಓಡೆಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗುಬ್ಬಿತ್ತನ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ನ ಹಾಕ್ಲೇನಲ್ಲ ನೂಕೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡಿ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಓಮಿನಿ ಫುಲ್ಲು ಅಂಚ ಮಾಂತರ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬುಡಿದ್ದಿ ಏಪಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡನಾರತ್ತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರ್ लाजरस आणि विल्मा एक सक्सेसफुल काजार ताका कोंकणीन कितें म्हणटा सक्सेसफुल काजार तें कशें सक्सेसफुल जाता तुमचें आज 25 वर्सां म्हळ्यार एक काजारी बायलेन आनी एका काजारी घोवान परत्यान मोगार पडचें पूण एकाच व्यक्ती लागी देखून तुमच्या काजारी जिवीत सक्सेसफुल जाला नंतर गोव गेल्लेडे ताका एक बायल आलेडे एका एक जाल्लें जाल्यार वा गोवा कोणी आसलेल्या बायल निराश जावन झगडे जावन कितें दुबावानी ये तूं कितल्या चेडवां कडेन उलय वा बायल मनशा कडेन उलय अक्का तूं अण्णनाकलेडे पातना अक्का पंडला आतां अक्कनाकलेडे पाता अण्णना पंडला विल्मा ಕೊಂಚ ಸಂಶಯ ಇನ್ಬಿಟ್ಟ ಬೈದಿಜಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಪಿರ ಬಕ್ಕ ಮೋಕೆಟ್ ಬುಡ್ದಾರ ಅವು ಎರಡ ಒಂಜೇ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜೇ ಆನಡ ಅಂಚಾದ 25 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲು ಸುಖವಾದ ದೆತ್ತಾರು ಶೈಲೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಶಿಶ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಪನ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಅಮ್ಮೆ ಇತ್ತೆಗೆ ಆ ಅಮ್ಮೆದಾದ ಮಲ್ತೇವಂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ
ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಈ ಚಪ್ಪಲಿ ಸವಿತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಗನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೋಡು ಮಗ, ನೀನು 2 ಮೆಟ್ಲು ಒಂದು ಸಲ ಇಡ್ಬೇಕು, ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ. 2 ಮೆಟ್ಲು ಒಂದ್ಸಲ ಹತ್ತಬೇಕು, ಆಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಸವಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದನ್ನು. ಈ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಖರಿ ಇದ್ದ, ಇವನು 2 ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು, ಅಪ್ಪ ಮಗನಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಹೊಡಿತೀಯ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿ ಸವಿದಿಲ್ಲ, ಇವನು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಹತ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಏನಾಯ್ತು, ಚಪ್ಪಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿತದಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಲಿ ಉಳಿತದ ಮೇಲೆ ಚಡ್ಡಿ ಹರಿದಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಈ 2 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಹರಿವಾಗೆ ಮಾಡೋಳು ಸುಷ್ಮನೆ, ಗಂಡು ಬಿರಿ ಹೆಣ್ಣು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಅದು ತಾಯಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ತಂದೆಗಾಗಲಿ ತಮ್ಮನಿಗಾಗಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇದ್ದದನ್ನು ಇದ್ದಾಗೆ, ಲಾದ್ರಕ್ಕಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಟಿವ್, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. ಇವರು ಆಗಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಡ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಥದ್ದಾದ್ರೂ ನಿನ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಂಥದ್ದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳು, ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ MCom MBA ಮಾಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಓದೋದು, ನಾರ್ತ್ಗೆ ಇಂಡೋರ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಲು. ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಬಾಕಿ ತಂದೆ ತಾಯಿದ್ರು ಹೆದರ್ತಿದ್ರು, ಕಲಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಹಾಗೆ ಧೈರ್ಯವಂತ ಗಂಡು ಬಿರಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಮರ್ಯಾದಸ್ಸೆ. ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸ್ನೇಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಗೋ, ನಂತರ ಪಿಕುಳು, ತಿ ಅಂಟೊಂಟಶಿ ನಿಂಗೆ ಅಂಟೊಂಟಶಿ ಅಕ್ಕ ಕೈಯಿಂದ ಅಡಿಜೆಸಲ್ಲ ಯಾರು ಅವ ಚಂಕಾಳಿಸ್ ದೊಡ್ಡ ಓ ಚುರುಕುನ दुसऱ्यांकी ते म्हणल्यार ताच्या करेक्ट ऑपोजिट कोणाय दुखोवनोचो, कोणाक उलोवनोचो, बापायन कोणा सट्ट कर सांगल्यार राणे रडचे भितर वचून काल ह्या बापाय करता. दुसरे आवयची शिमटी सोडचो ना, खंयचे असल्यार आवय कडेन बरें कर. अशें हें बरें कुटां पाप साहेबान सांगिल्लें, म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें कुटां मांडक आण दिया, हांव सगळो संवसार पवित्र सभा नवीकरण करता. म्हळ्यार लाद्रो आनी वेल्मा तुमच्या धर्मान पवित्र सभा सत्य सांगता, नवीकरण जाल्या. जर पाप साहेब म्हजे सारी जाल्यार, कोड्याळचो गोळी म्हजे सारी जाल्यार, ब्रदर म्हाका एक बरें कुटां मांड दी. म्हळ्यार खंडीत म्हजी तुमी सैरी म्हणून न्ही, बरें कुटां तुमचें म्हणून हांव सांगता. कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभेक व्हड समाजेक व्हड भोवमान तुमी दिलां. देखून आनी उरलीं वर्सां कशें जिया म्हणून तुमकां बुधबाळ सांगना. त्या दीस कोणें भलायकी मागली म्हणून हांवें ओपसून दिल्लें. आज म्हाका हांगा रावन तुमच्या विशयांत 4 शब्द उलोवंक तुमी अवकाश दिल्यार तुमकां देव बरें करो. 25 वर्सां जियेल्यात, आनी कालें जाल्यार आमची चड्डी, आमचें पॅन्ट जाय गे, तेंत आमचें बरें तुमी जिया म्हणून तुमकां सगळें बरें मागता. हय, कंग्रॅच्युलेशन्स. आणि एक पटी सर्व चियर्स करूया गे. 1 2 3 सगळं सांगता चियर्स. मोगा सवायन सर्वांच्या मोगा खातीर, विशेष लाद्रू विल्मा हांच्या मोगा खातीर आमी सेव्या. देव बरें करूं. असले बरी सत कितें आसा ಸತಾच्या ಉತ್ತರಾಣಿ. ಬ್ರದರ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್, ನೀವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಬೋರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯದ ಜೊತೆ ಬೋರ್ ಆಗದೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಲಾದ್ರು ವಿಲ್ಮಾ ಇವರ ಪರವಾಗಿ, ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಸಮಯದಿಂದ ಸಲಹುತ್ತಾ ಬಂದಿ. ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. देव बरें करूं तुमकां. दोगांय उलयले अदगी कोण कितले उलयला म्हाका कळीत ना, पण ब्रदरा कळीत आसा. मागीर ब्रदर सांगतलो त्या दीस कोण कितले उलयले, आज कोण उलयता म्हणून. नॉर्मली बोगडां संघची एक अवकाश ओकलेनवरेक आमी दिवंक आसा. आज दिना जाल्यार समज जायना. 25 वर्सां आदीं उलयतना कावजेनी चड आहले, पण आज दोगांकी घट्ट धैर आसा. त्या देखून जाता इतले मोठ्यान दोगांनी उलयल्यार बरें. म्हाका गोत्तरा तुमी कितले उलयतात म्हणून. कितले मोठे जाता तितले मोठ्यान उलयल्यार आमकां खुशी, पूण तुमचें मोण तुमचें, तुमची बोगणां तुमची, तुमकां हो अवकाश. पयल्यान पयलें हांव धन्या देवाक अर्गां दितां.
आनी तशेंच प्रत्येक जाण हांव बाळो जेजूक विशेष तरान म्हळ्यार विशेष तरान बाळो जेजूचे अर्घ म्हाका मेळ्ळ्यांत आनी मागीर उपकार मेळ्ळा ते परतून हांव बाळो जेजूक अर्घ दिता. काल म्हळ्यार हांव हांगा 1995 इस्वेंत हांव म्हज्या मावशेक येतालो बिल्लाडी. त्या टायमार फादर रिचर्ड सल्डाना ते प्रायवन जाल्यात थोडे चिंदू बरो या सोलोवन हांगा फातऱ्या भागांनी आपण हाडलाले म्हणून तुमी सांगतल्यात म्हणून म्हाका निजानू उपकार मनाचो गरजेचो म्हणलो विकार आसलो जाल्यार सक्कडी विकार म्हाका बरें पूण फादर रिचर्ड सल्डान म्हाका एक विशेष तराचो उपकार केला ताका येदोळणी आनीकी हांव देव बरें म्हणून आशेत हांव सदांच. कित्याक म्हळ्यार आतां विशय सांगूं ना तुमी ताळयो पेटल्यो. हांव बाप्पू घर येतालो म्हज्या घरा मस्त समस्या आहले मस्त म्हळ्यार ते सांगल्यार साध्य ना. घरा कामां येताना बाबान भायर गेल्लें आसा न्हिदो न्हू घरा कोड्यार कामाक गेल्लो गोणी घालून न्हिदल्ली आसा परिस्थिती. कित्याक म्हळ्यार मायन बागेल काडल्यार मायंक मारता कातरता असले समस्या आसले. भयणींक पुरा बारीक बोंगाचे एक दीस आसले त्या टायमार हांव बाप्पू घर आयतारा येतालो मौरीस बाप्पू म्हणून आसा बिल्लाडी बाय मावशेचो तो आतां मात्र लेखाचे उलयता नाल्यार बारी म्हजे मस्त मोग आसा बाप्पू. येताना असं विशय सांगला बाप्पू कडेन एक जागो म्हणे खाले म्हणे काणूंचे म्हणून काही गाण्या बस्ती वडी काणग्या म्हणून पुरो आलोचना करून गेल्लो. येताना बाप्पू उलयलो आनी बाप्पूक रिच्ची पात्रावाचे इल्ले कॉन्टेक्ट आहले. म्हजेर म्हणलो या खरी मला या म्हणलो सांजेचे ती भोवंक या आयतार अशें भोवंक येताना रिच्ची पात्रार म्हणलो ओ कोणू तो कित्याक येता तुमगेर अशें पुरो सवालां हाडली ताणें. मागीर लास्टाक बेसांव मागलें जाल्यार पाद्रा बाबू एक विचार जाल्यार धैर्य जायचें न्ही आतां जाल्यार विचारता हांव पयलें मागीर इल्लेशें धैर्य लिवन हाडलें. गेलो हांव हांगा आमचो सयरो मावशी म्हजी हांगा आसा तशें आयतारा मिसाक हांगा येता कोड्यार काम करता घरचे प्रॉब्लेम बरें आसात. ते जाल्यार एक कुटिन्नो पाद्र लुईस कुटिन्नो म्हणून पाद्रा आलो. ह्या पाद्रा आमच्या रिची पाद्रा म्हणून सांगलें लुईस कुटिन्नो तो एकलो चर्को येता सायबा कसो आरवात येयलो इल्ले स्टोरी प्रमाण आलो कसो गे म्हणून तो म्हज्या धाडटा सोबूत कितें अशें प्रॉब्लेम म्हणलें वय सत गे 100 सत फादर आमी ती वणी आसा तिणें केल्ले मार म्हण पळयल्यार ताणें सांगलें एक ते म्हणलो तितल्यान आमच्या रिचर्ड फादराचें मोवाळ जालें इंगी खालें गोत्तू ना. तितल्या ताणें हांगा सांगलें हांगा एक जागो दिवचो आसा ते धाकटें एप्लिकेशन घाल म्हणलो. म्हाका निजा कोणाची वळख ना हांगा बाप्पूची सोडल्यार एका मनशाची वळख ना. अर्जी घाली ह्या रिची पाद्रा अर्जी काणयो न्हू 7 आयतार म्हाका नासयले ते निमाण विचारलें खाल्या नासयलें म्हणून जायत वस्तू बेसांव तेंचे आनी वस्तू म्हणून अशें जालें. मागीर एक दीस घट्ट तरी विचारलें फादर हांवें लेटर दिल्लें काल जालें म्हणून. ते विचारता तूं राखलो हांव तुका आमच्या हांगा एक एरिया आसा त्या एरियान जागो दिता तूं मोला काणये नाका म्हणलो. देवा गरगा बाळोचे जिगज म्हणलें सत म्हणून अभिकार नाट्या आसो बरो पूण हें सताचो जागो म्हणून चिंतलें आनी मागीर एक आयतार आयलो सांगता तो म्हणलो हळे तुका हे जागो दिता हांगा आमी काम केल्ल्याक सर्ती केल्ल्याक 25,000 की 15,000 दिवचे आसात तुका 1 रुपया मेळना. हांवें सांगलें तुमचे 1 रुपया नाका म्हाका जागो दाखया त्या जाग्यार मागीर कशें घर बांदताय ते काल म्हणे करया म्हणलें म्हणजे इल्ले चिल्लर पयशे आहले इल्ले रुकोट मावशेन आनी थोड्यांनी बरो मस्त हेल्प केला. त्याला 5,000 दिल्ले म्हळ्यार म्हाका 50,000 दिल्ले जाला मस्त हेल्प केलें. घर बांदलें ते धैर्यान घर बांदून रावन जाता इल्लेशे उपरांत म्हाका खालें व्हडले बोंग आहले म्हज्या मायंक ती त्या कश्टाच्या टायमार भयणी घर रावताली त्या टायमार म्हाका मस्त बेजार आयली. हांगा घर बांदल्या टायमार लांप्या पेटोवन हांव एकलो न्हिदून आहलो त्या चिंतले आनी मायंक आपण हाडचें म्हणून मायंक आपण करंट जायचें न्ही पयशे नात अशें ते बरो मस्त समाज सोडले मायंक आपण हाडले बोंबयता सांगलें तुवें थंय रावचें नाका हांगा राव. म्हजो भावय आहलो हांव रावल्या उपरांत पूर हांगाच आयली तांकां एक घट्ट धैर्य जालें बाबाक घट्ट केलें म्हणून पूण बाबाक हांवें सोडूं ना. ते जाल्यार पळोवंक येतालो माय म्हणटाली खाल्यार नाका पळोवचें म्हणून म्हळ्यार त्या टायमार केलां पयलींच्यानी जाल्यार येतालो त्या जागो दितना पाद्राबान दाखयलो वो जायत की तुका तो जायत की ते तेका जाणांची नांवां सांगलीं ताका सांगलें म्हाका कन्सय जाता तुमी हात करून दिल्लो जागो हांव स्विकार करता. तो जागो रिची पाद्राबान हात करून म्हाका दिला केदा लागी ताज्या उपरांत हांव आज मुसरी कसलेंच आज ह्या स्टेजीक ह्या हंताक ह्या मस्त कश्ट आयलां
ಅಂತ गायला तर जाल्यार आका सगळो फादर रिचर्ड साल्डाना म्हणून सांगू 100 फावटी हांव सांगता आतांय ताका आश्रम हांव म्हणून येता आतांय त्या खातीर तो म्हणालो आज रेस्पेरा घेवंक म्हाका जायना हांव मातारो म्हणालो साध्यात नांव आनी म्हजी बायल गेल्ल्या तुम्ही म्हाका येजे रेस्पेर केल्ले तुम्ही घर विशें ती तुम्ही आज म्हजो जुबलेवी तुम्ही मागीर तुम्ही केदाळ मेळटात म्हाका गोत्तो ना तुमच्या बेटेक हांव येता ताका चूर भलायकी केलें जाल्यार गुडले काळोखार फोन करता कसो आसा म्हणून फोन केल्ल्या गुडले रप्पा काडल्या वेसाचे कितें फोन काडले म्हणून तूं ओडलो मनीस न्ही साहेब म्हणटा तशें तितलो एक मोवाळी फादर रिचर्ड साल्डाना तांव न्ही जावन तो आसता मुसर म्हाका आनी म्हाका ताणें दिल्ल्या उपकारांची तो मागीर जाल्यार हांव ताजो उडास खंडीत तिसरो हांव म्हणलें तुमच्या सगळ्या फिरगेजकारांक हांव सांग रिची पाद्रावाचे विशयान तितलें म्हाका आतां येता ताच्या उपरांत म्हाका कश्टांच्या टायमार हांगा ह्या जाग्यान रावल्या उपरांत कश्ट मस्त आयल्यात हर एका विशयान बिजनेसांत आयला तांतू आयलो मस्त आयल्यात म्हाका निजावन देवाची वळख उणी आसली आमी आंबोरी करतना मायन आंबोरी सांगचे यार आंबोरी कर म्हणल्यार तूं कर म्हणटालो आंबोरी तूं कर आनी म्हाका घाल्यार राखतात हांव लायना म्हाका एकच जालें हांवें कशें बरें जावं शेकी म्हणलें अशें कुंदापुरत हांगा येतना राती 12 जाताली 1 जाताली त्या बोटार न्ही फोन लँड फोनार तर तिणी परबूल बार पुजेर घे अशें सांगत आंगण येताली त्या टायमार हांव एक कश्टाच्या टायमार आमचो मामू हे काजर जाल्ल्या उपरांत ते दाळताळा येना खंय गेल्यार हे गडी येवचो म्हजेर कांय तितलें ना कितें जावया न्हू कशें आसतलें पूण म्हजी बायल कांय सांगताली की घालें गोत्तो न्हू म्हाका एक दीस अचानक पेरमाई मागण्याक गेलो आजच्या वत्त्यान गेल्लो निजान हांव गेल्लो गोत्तो ना वत्त्यान गेलो त्या पेरमाई DDS ब्रदर्साचे मागणी जावच्या टायमार सगळें म्हाका बदलावण म्हज्या काळजान जाल्लें ताज्या उपरांत निजावन म्हाका आतां एक मस्त दैरादीक मत आतां ताणें सांगलें 100 सतत आसा पूण ताजे येतान म्हजी जिणी बदलल्या तर म्हजें कुटुंब बदललां हांव एक आदर्श व्यक्ती जाला म्हजी भुरगीं बरीं जाल्यात शेजारा बरो जाला हर एक वाड्याचे कार्यक्रम जावन दी खंयच्या कार्यान जाल्यार आज इगर्जेचे म्हणल्यार खंयच्याय कार्यक्रमात हांव पाठी सरचो न्ही तें कारण ब्रदर फेलिक्स न्ही जाल्यार आमच्या मिनेजस कुटुंबांत मागणें मस्त उणें आसा आनी हांगा आतां मस्त कुटुंबांनी मागणें उणें आसा पूण तुमकां हर एकले सांगचें मागण्याक म्हत्व दिया ताची रूच तुमकां ते दाडा कळची ना मागीर कळटा खंडीत कळटा म्हणलें हांव सागसावन आसा आनी चड उलोवंक हांगा अवकाश ना पूण तुमी म्हज्या मोगान म्हळ्यार इतले जाण आयल्यात मस्त जाण आयल्यात खंयचे आयल्यात थोडे हांगा फोनार सांगलें बाप्पूचे दुवो बाप्पूचे भूत दुवेचे दुवो पुरा म्हणून उडलो रेस्पेराचे पळयतना म्हाका कितलो लोक आयला खाल्याक लाद्रू खातीर मागोवंक आयल्या त्या खातीर तुमकां समेस्त हांगा देव बरें सांगो न्हू आनी कितेंय उलोवंक आयल्यार म्हजी बायल उलयता आयिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं थँक्यू ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲೆಗ್ ದುಂಬು 97 ಇಸ್ವಿಡ್ದು ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಪೋತಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕ ಇತ್ತೈತಿ ನಕ್ಲೆಗ್ 5 ಬೊಕ್ಕ आणि विशेष अनकाला काय म्हणतात मका दोगुत्त भुरगी गोता तुमकां सगळ्यांगे आणि म्हाका बाप्पू आसचे सगळे बाप्पू सरला एक बाप्पू आसा पूण तशेंच धाट्टू म्हणले आसलो सरला पूण म्हाका देवान काल्यान गोतून हांगा धाट्टूच दिला कोण गोता तो लुईस लोबो म्हणलो पूण तो आवड इतले क्लोज जाल्यांगे ताजे भुरगे अजून ते म्हज्या किसड शिकल्यात पूण हर एका घडये राती दिसाक सकाळी पांत्यार हांवें म्हज्या भुरग्यांक सांगल्यार करनात काम पूण ते करतात तांकां हांव एक नमस्कार व्हडलो नमस्कार जेष्टो जयलास जयसन जयसन आनी तशेंच लुईस मातसो उडासी काडटा हांव म्हाका सड्ड खुशी जाल्ली विल्मा भाशेनान हांव चिंतिल्लें ती कांडवट उलयता म्हणून पूण हय उलयल्यार ती बायका सोडना मागीर पूण म्हाका आज खुशी जाली थँक्यू तुमकां आनी लाद्राम तिसरो चान्स आहा की काही बरी खबर आसा की मुखार टायम मेळ्ळ्या प्रयत्न करया देव बरें करूं लाद्रू आनी विल्मा एक फावटी ताळयो दियात की तांकां तांच्या बोगडां खातीर चड वेळ पाळकडी नासतना ल्हान मोठो वेडिंग मार्च काडना जाल्यार सबाय ना त्या देखून हांगा तितून येचें वेळ चड धांवता देखून चड पयस वचना आमी थंय धांवन तशेंच पाटी येवचें हांगा 1 मिनट आमच्या दोगांचे डान्स त्या देखून
आख्या साक्षीदारा जावंक हांचे सांगता भाग घेवन सक्कट जोड्यांक आपण दिता हांव चड नांवां काडिना चड वत्ताय करना पूण तुमी कुशेन येवचें हांकां सांगात दिवचो हें कार्य आमचें घर घेवचें सक्कट जोडी आसली काजरी नातरली या काजर जाल्ली सगळी जोडी कित्याक म्हळ्यार एक एग्जाम्पल जोडे एका धरला न्ही आनी एका तसो Come back to the edge of the valley. Let's come back to the heart that is you. I'll be here in the edge of the valley. I'll be waiting, my darling, for you. Things like horses, let you go. Like a night in the forest. आणि मोगाचनो Like the mountains in springtime. कपल डॅन्स सांगा सर आराम जाता तुम्ही जॉईन जावचे Like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean, you fill up my senses, come fill me again, come let me love you, let me give my life to you. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in, with all my heart I mean every word. या प्रयारी नाचचे म्हळ्यार ओकलेनवऱ्याक लजे घालचे जाल्यार नाचप लाद्रू आनी विल्माने त्या दिसा धडधडी गेले आज भुरगीं तुमकां सांगत दिता अशें करा तशें करा म्हणून गायड करतात वंडरफूल एक पटी ताळ्यो शिवर ह्या जोड्या ह्या कुटुंबा परत 25 वर्सां पयलींचो उडास इल्लो जिवाळ करया त्या दिसतांनी एकामेकाक जेले गेल्ले आज ही उडास जिवाळ करूंक लाद्रू विल्माक आनी विल्मा लाद्रूक त्या दीस कशें गेल्ले गोत्तू ना पूण आज तुमकां एक विनंती करता एकामेका पळया आज धैर्यान पळयतात तुमी न्हय त्या दिसा लज येताल्यात 25 वर्सां पयलीं म्हणटना खंडीत लज चड आसली आज एकामेका पळया परतून घट्ट त्याच मोगान एकामेका जेल्यार पिया आनी आमच्यो ताळयो खंडीत जोरान आसतात. आता 25 वर्सां काजाराची त्या देखून 25 ताळयो दिवंक आसात कशें म्हण हांव सांगता ओकलेनवऱ्यान मात्र बसचें तुमी दोगांनी इट्स कॉल्ड स्टँडींग ओविएशन म्हणटा आमी इट्स कॉल्ड स्टँडींग ओविएशन त्या ओकलनवरो मात्र बसा ओकलनवरो मात्र दोगां बसा हांव सांगता तुमी सक्कण उबे रावंक आसा हय समा ताळयो दिवचे कशें म्हण सांगल्यार 25 ताळयो हांव शिकयता कशें म्हणून 1 2 1 2 3 5 जाता तशें 65 सुलाब जालें न्ही
येस डन. संभ्रम वर्तो करच्याक कार्य आसा पूण वेळ इल्लो धांवता धरल्यान आमी इल्ले दोडे दोडे करूंक जाता. त्या देखून कार्याच्या दादोसकायचो वांटो तुमकां पावोवच्याक आमचे केटरर्स सोजा केटरर्स आता तुमच्या सांगता येतात. आणि आता हांगासर ती आता गायतली. चिंतास्ताना भोगता आमकां संतोष केदो बोरला भोंवती आनंद तुमच्या जुबली दिसासो. चिंतास्ताना भोगता आमकां संतोष केदो बोरला भोंवती आनंद तुमच्या जुबली दिसासो. सांगाता मेळ्या गायना गायता उंचल्या उतरांनी तुमकां उल्हास पाटयता. सांगाता मेळ्या गायना गायता उंचल्या उतरांनी तुमकां उल्हास पाटयता. Congratulations to you, congratulations to you, congratulations Ladru and Vilma, congratulations to you. अवका पर्यंत संवसारान तूं सताना मुखार देखता आसतना जायता जीवन जिणेच्या बुकार. अवका पर्यंत संवसारान तूं सताना मुखार देखता आसतना जायता जीवन जिणेच्या बुकार. सुखाच्या भरान दुखाच्या लारान सोमी तुझे सोवे आसोंक सदांकाळ. सुखाच्या भरान दुखाच्या लारान सोमी तुझे सोवे आसोंक सदांकाळ. Congratulations to you, congratulations to you, congratulations Ladru and Vilma, congratulations to you. अडचण आसल्यान सिटी लागीं लागीं आसात तांकां येताना इल्लें एडजस्टमेंट करा. तशेंच बायल्या कुशीन त्या कुशीन म्हळ्यार मस्त लोक आसा म्हणटना तांकां इल्लें कश्ट जाता. तांकां तिळसिया तुमकां पावयतात. जर तर तुमकां पिवण मेळोना सॉफ्ट ड्रिंक्स मेळोना स्नॅक्स मेळोना ಖಂಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಧರಿಸಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. विल्मा बायची मम्मी म्हणस्तीन जसिंता रेबेल्लो म्हणस्तीन जसिंता रेबेल्लो एक गडी पुढे येऊनच्याक मोगाची विनंती करता. विल्मा बायची मम्मी म्हणस्तीन जसिंता रेबेल्लो एक गडी पुढे येऊनच्याक मोगाची विनंती. मम्मीक सासूमाईक आता लाद्रू आणि विल्मा हांचो मान मोगाची एक ल्हान काणीक फुलांचो तुरो मान सन्मान. आरवा आणि त्यांची भुरगीं आसा सांगाता येवन दित. हांव विनंती करता रॉबर्ट क्रास्ता माणूस रॉबर्ट क्रास्ता आणि माणूस तीन शांती क्रास्ता आरवा तांच्या भुरग्यां सांगता तुमच्या भुरग्यां सांगता एक गडी हांगासर येवच्याक ह्या फिल्माची स्टोरी रायटर ती पलरी म्हणटना खंडीत तांकां चड संतोष. डायरेक्टर्स थोडे हांगासर दिसतात दयकर तांणी एक गडी पुढे येवच्याक विनंती करा. हांव नांवां काडी नासतना होय. तशेंच BSNLचो आमचो माजी आप्त माणूस सिरील तुमी फुडें येवचे. आनी बँकाचे डायरेक्टर्स कॅथोलीक बँक कितें म्हळ्यार माणूस लाद्रू त्या बँकांत एक प्रमुख डायरेक्टर जावन आसा. मस्तुना कुमो केला ताणें मस्तुना कुमो करता आनी थंय आसचे पुरो डायरेक्टर प्रेसिडेंट वायस प्रेसिडेंट डायरेक्टर पुरा एकाच मोणाचे ते हांवें पारकिला. त्या देखून कालय गरज आसल्यार तुर्तान ते आमकां कुमो करतात. तुमकांय ह्या संदर्भार बरो येवकार मोगाचो मान तुमकां. होय आनीक लाद्रामाक लायन्स क्लबान सट्ट गायड करचो माणे सिरील दट्ट हांगासर आसा.
बियर घुड़ी थंडीत रे एक ग्लास बियर घुड़ी थंडीत रे काळजा तरी मार्चाला ना फेणदीत रे काळजा तरी मार्चाला ना फेणदीत रे ಕಾಳು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾಳು. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಾರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವಾರ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಗೇಮ್, ಸಣ್ಣ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೋಣೆ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ 15 ವರ್ಷ ಬಿತ್ತರ್ಲೆ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ, 15 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಇವತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾರ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಕಿ ಪ್ರೈಸ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಯಾರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು. ಹೌದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, 15 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾರ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಂಗ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರುವ ಕಾಲಿರ್ರಿ ಪೂರ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವೀರತಾಗಿರ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾಲ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ ಸಚೆ ಇರ್ತದೆ. ಕೈದಾರ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಒಮ್ಮತ್ತು ಬತ್ತ ಹಂಗ ಸುತ್ತಗಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ ಕೈ ಅಂತ ಅಸತ್ಗಿ ಪಟ್ಲೆನ ಅದಿ ಮಂಡ್ಯರ ಅಸದ್ ಅಕೈ ಅಸದ್ ಪಳೆ ಹೋ ಅತ್ತು ಸುಮಾರು ಅಸದ್. ವಾ 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 ಬಾರಿ ಬರೀತು ಅಲ್ಲ ಅನೇಕಲ ಇಲ್ಲ ತುಜೆ ನಾವು ಕಾಲೆ ನಾವು ಗೆಲೀಶಾ. ಓಕೆ, ತುಜೆ ನಾವು ಕಾಲೆ ಮಳಿ ॲस्टन. शर्विन. आणि तुझे नाव ಹೆಸರು प्रत्युष. ओके, आता हायेस्ट स्टार कोणाच्या अंगार आसात? हांव चिंता चेरको आती स्टार्स गी काले स्टार्स नाही, ही स्टार्स नाही वय हे डॉट्स पण दुसरं पळा. एक मिनिट, स्टार्स आसात गी पळा, हे जस्ट डिझाईन जायत, हे स्टार नाही. ओके, स्टार वर दिसता मात जायत नाही, बेजार कर नाका. ओके ओके, प्राईज बहुत शाकत येतागिन्ने कांय करूं जायना, कित्याक म्हळ्यार आंगार फुल्ल स्टार्स येतात. शर्ट खंय पळयल्यार स्टार्स येतात. ह्या चेडवाडे आसात पूण तितली नात. ह्या चेरक्याडे 1 2 3 4 5 6 पटले नात की 6 नात. हाचेर 6 पळय, 1 मिनट, 1 2 ते काउंट करूंक बोगा. हे काउंट केल्यार मुग्धन आगीन तशें. सो मातशें डिले करनासतना अकत इनाम अनाउन्स करूया. तुजें नांव गट्ट सांग. ॲस्टन. ऐकोण गट्ट सांग. म्हजें नाव ॲस्टन. वा काले चढ. ओके, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. इनाम तुका हातान दिया गे. हय, इनाम दिवन सोडा. ॲस्टन तुजें इनाम काण गे. आनी हय, डिले करनासतना. ओके, तुमकां थँक्यू जायते. आनी एक फावटी काही चान्स मेळ्ळा तुमकां प्रायज दिया. ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಲಾದ್ರು ಅವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರದ್ದು ವ್ಯವಹಾರ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್. ಈ ವರ್ಷ 2022 ನನಗೆ 2022 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು, ನೀವು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಅದರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಟು. ನೀವು ಯಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು 2022 ರೂಪಾಯಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇರಲೇಬೇಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು, 50ರ ನೋಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು 20ರ ನೋಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಬೇರೆ ಯಾವ ನೋಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿ. बजाव केनरा बँक. ओके, आता तुम्ही इल्ले पाटी सेकंड आयला. तुम्ही इल्ले पाटल्यार राव इथे. ओके, तुमचे नोट दाखय. कोणाचे करेक्ट असल्यार हांगा पास जाता. ओके, म्हाका नोट दिया. एक एक नोट दिया. ओके, आनी 1550, 1750, 1770, 1770. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದವರು, ಮೊದಲು ಬಂದವರು, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದವರು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ए मकागी दीजिएगा, पार्टी दीजिएगी. नहीं, दोनों जरा कलाई कर सकता, चाय पार्टी का हो जाएगा. ऑर्डर सर. तुमचे नाव सांगा. मिस्टर लक्ष्मण कुलाल, लायन्स प्रांतीय अध्यक्षರು ಬಂಟ್ವಾಳವಾ.
ಬಟ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಾಂತಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಲಾದ್ರ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರ್ತದೆ? ಜಯ ಮುಳ್ಳ ಶಬ್ದ ಕಿತ್ಲೆ ಪೊಟಿಯತ ಜಯ ಪಣ್ಪುಣ ಶಬ್ದ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ತುಮಚೆ ಆನ್ಸರ್ ಮೈಕ್ 7 9 7 5 7 7 11 8 5 7 8 10 5. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 10. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಜನಗಣಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂತು, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಜಯ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಬರುವಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, 2 ಸಲ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಗಾಹೇ ತವ ಜಯ ಗಾತ 3 ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ 3 ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಜಯ 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 ಹೇ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ 10 ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಗೂಗಲ್. ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಗೂಗಲ್. ಗೂಗಲ್. तुमचे नाव, युअर नेम? नेविल फ्रॉम नेविल डिकोस्ता फ्रॉम माविनगट्टे. ओके, नेविल डिकोस्ता माविनगट्टे, all locals. Very good. जाऊन दी. He is little smart. Immediately asked Google, जया कितले बोटी येता आवणन? जया 10 बोटी येता आवडला. ಹಂಗೆ ಜಲ್ಲೆ ಬೋಸ ಸಂಗ್ಲ ಪಾಯ್ತದ 45 seconds. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸುಷ್ಮಾ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಓಕೆ, ದೇರ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್. एक ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಸ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈಗ ಸುಷ್ಮಾ, ಶೈಲೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಸಿನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है. लड़का बड़ा अनजाना है, सपना है सच है फसाना है, हाँ हाँ ये पगला बिल्कुल ना बदला, ये तो वही दीवाना है. ಸಂಗೀತ ಸುವಾರೋ ಮೌನ ಕಳ್ಸಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮುಖ ಸುಗು ಮಾಡೋ ಸಂಗೀತ ಸವಾರ ಭೋಗ ಸಪು ಮಾಡೋ बस बस नसानी नसोया कर्जाची दारा उसोया मोगाची दगीन लासोया जायवा मी नासोया जायवा मी नासोया आजा सारखी
खेळून ते नाव त्याचे बेला दिसता रूपन सुंदर बाबा संकजी येता सोलताना ते माडी कशे हालतानी दलता आजकाल आमचं गुपित बाबा मोग चलवता योरे तू योरे मोका बरोबर तू गोपाल मोठा अशे मोठा सदांचा पोयता मुझे देखो मुझे कोबरे मुझे कैसे तू मुझे करना बदला देगा योरे तू योरे मोका बरोबर तू गोपाल मोठा अशे मोठा सदांचा पोयता बगले मुझे देखो मुझे कोबरे मुझे कैसे तू मुझे करना बदला देगा नव्या वर्षाच्या पार्टीत पहिले पावटीतून भेटले म्हाका दिसवा लोंगो बाय पळोवन तुका म्हजे खातीर देवान रचला तुका डार्लिंग म्हजे डार्लिंग काळीज म्हजें सगळें तुवें डार्लिंग डार्लिंग म्हज्या डार्लिंग तुकाच लागून जाला हांव जॉली डार्लिंग म्हज्या डार्लिंग काळीज म्हजें सगळें तुवें डार्लिंग डार्लिंग म्हज्या डार्लिंग तुकाच लागून जाला हांव जॉली कसं झालं डान्स ಹೇಗಾಯ್ತು ಸೂಪರ್ झालं ಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಡೋಣ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸುಷ್ಮಾ ಶೈಲೇಶ್ ಆಲ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಓಕೆ बाप प्रकाश एक गडी हांगा गी मोगाचेनो कार्य मुखारून वेता पूण जेवणाचेर बेसांव आतां पयले आमी घालता एक गडी उबे रावया आमी सेवकाच्या जेवणाचेर देवाची आशिर्वाद मागया बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्मेचे नावी मोगळा बापा आयज हो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता पयल्या सुवातेर लाद्रू आनी विल्माच्या 25 वर्साच्या जुबल्या वादिवास तांणी आमी सर्व तांच्या संतोषांत वांटेली गेजे आनी त्या संतोषान आमी हेरांकी संतोष दिचे म्हणून तांणी आम्हा सर्वांक जेवण तयार केलां हें जेवण तयार केल्ल्याचेर तशेंच ह्या जेवणाचेर तुजो दराळ आशिर्वाद घाल ही आमी सेविल्ली केवल शारिरीक न्ही आत्मीक रितीन वाडोवन हो संतोष आमी हेरांकी दिवंक देव आमचेर आशिर्वाद घालून मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन देखन बसा थँक्यू फादर प्रकाश हांगासर एक सोबीत गेम आसा आदर्श दंपती लाद्रूक आनीक विल्माक थोडी चावलां
ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅದನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ तुझ्याच विषय सांगता ये दाखवतोय, तिच्या विषयाला ये, कळलं नाही? ಇದು ಕ್ವೀನ್, ಇದು ಕಿಂಗ್. ओके, फर्स्ट सवाल. तुमच्या दोघांमध्ये सड्ड निधून पडते कोण आहे? मला नीद कोणा सड्ड म्हणून. करेक्ट आन्सर दे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. मॅच आता तुमच्या दोघां भितर काही असे इल्ले चकामाकी म्हणतात नाही, झगडे या झगडे जायना कोणा गोत्त ना, या किती लहानशा विषय जातात नाही, काटीपिटी अशें बरोबर जाताना पयले उलोवचें कोण? या पयले वचून समाधान करचें कोणें? चिंतून जाप दिया. पयले वचून कोणें समाधान करचें, या पयले कोणें मुखार सरचें समाधान करूंक, या पयले उलोवन झगडे सॉल्व करचें पयले कोणें? ओ वंडरफुल, वंडरफुल. ऑब्वियसली हांवें चिंतलें लादरूत म्हणून तो इल्लो तातूं बरो फास्ट. ओके, तुमच्या दोगांय भितर सड्ड लव करचो कोणें? सड्ड मोग करचो कोणें? लाद्रू. अरे ताई थोडी बायल म्हणचे म्हणटा लाद्रू काही ते कशें करता? काही सिक्रेट आसलें की? ओके, आता तुमच्या दोगांय भितर सड्ड पयशे करसूंचे कोणें? सड्ड करसूंचे कोणें? हे नॅचरल न्ही खंय? तुमच्या दोगां भितर घरांत क्लीननेस, नीटनेस सड्ड कोणाक गरजेचें म्हण बघता? म्हळ्यार चड क्लीननेसाक, नीटनेसाक कोणाक इम्पॉर्टन्स दिवचें? खंडीत लाद्रां भायर आसतना नॅचरली. येस, व्हेरी गुड. भारी मॅच जाता न्ही एकामेका. काल हांवें सवाल घरा बरयली, तुमकां कळल्यात की पयल्यान साथ दिता न्ही? तुमच्या दोगां मदें सड्ड च्या पिवचें कोणें? च्या पिठो तुमचे कडेन आसता न्ही? आसता वय घरांत च्या पिठो कितली च्या पियेत. ओके, विल्मा आनी लाद्रू मदें सड्ड आमसरचें कोणें? हरियकांत कालें करचें आमसर, आमसर गडीबिडी. हांवें मस्त पळयला न्ही? जायगी सवाल पुरो पुरो घेवन न्ही, हांचे पुरो मॅचच येता, खंय हें जायना. ओके, तुमकां कांय सांगूंक आगी? तिच्या विशयान कांय सांगूंक आगी? जासलें मात तशें कांय ना. तुका कांय सांगूंक आगी? ओके, आतां तुमी वयर बसा. आतां भुरग्यांक सवाल विचारया, थोडी सवालां भुरग्यांक विचारया. शैलो आनी हे तुमी तशें दवडलचे बरें, तुमी बसा. तुमकां एक 4, 2, 3, 4 सवाल विचारता. तुमकां दिसारी सवाल पूण तांकां विचारता. कित्याक म्हळ्यार तुमी विचारल्यार बारी मॅसेज दितात, त्या खातीर तांकां विचारल्यार कळटा आतां काल रियलिटी म्हणून. आतां सुषमा आनी शैलेश, पप्पा आनी मम्मी मदें सड्ड राग करचो कोणें? पप्पा जाल्यार हे डॅड उकला, मम्मी डॅडी, मम्मी जाल्यार मम्मीचे उकला. तूं इल्लें चेंजीस आयला आतां. एकले मम्मी म्हणटा, एकलो डॅडी म्हणटा न्ही? ना दोगे डॅडूच तेगी. ओके ओके, हांवें कलर दुसरो दिसलो म्हाका. ओके ओके, दोगांय डॅडीच. ओके ओके, पास. पासात येतात. पप्पा आनी मम्मी मदें ओडोलचे सवाल इल्ले घडोवन विचारता. पप्पा आनी मम्मी मदें सड्ड शॉपिंग करचें कोणें? इनडायरेक्ट इल्ले दुसरे क्वेश्चन. पप्पा आनी मम्मी मदें सड्ड शॉपिंग करचें कोणें? तो म्हणटा दोगांय म्हणटा तें. हो म्हणटा डॅडी चड गेल्यार पुरो हाडून तेंचे काही ताका हाडून तें सवय तें. ओके, जावन दी, तें इल्लें लागींच आसा. आतां पप्पा आनी मम्मी मदें आतां खंय वेचें जाल्यार या अशें काही रेडी जावंक आसा समजीन त्या फंक्शन वचूं जावं पुरो आयतार केदाळे आयतार मिसा येता या लेट जावन कोणें रेडी जावचें? या भायर सरतना कोणें सड्ड वेळ काडचो? आयली आयली म्हणून पोदान वेलपेचें. एकलो डॅड म्हणटा आनी एकले डॅडच म्हणटा. डॅडी लेट गी. हांव तूं इल्लो फास्ट भायर सरता चिंतल्लें. स्लो कामां मस्त आसतात न्ही मुग्धन. तशें तशें. ओके, न्ही लाद्रामा हे काल म्हणटा तूं हळे आनीक बरे दिसा जेवण काल हे विशीं येता न्ही नीटनेस वचोचें न्ही? तशें हांव चिंतलें काही आनीक सव्वीस दिसा जेवण खाता आशा म्हळ्यार बारी बरें गब्बत आसा. जावं दी. आतां तुमकां डायरेक्ट सवाल तुमकां दोगांक. आतां चिंतया तुमकां कालें जाय जावंक परो तुका बायक जाय या कार जाय तुजेंत म्हणलें कालें एग्जाम्पल सांगलें. या तुका कालें म्हणलें स्पेशल इल्लें कॉस्टली कालें आयटम जाय. या सुषमा तुका कालें जाय. आतां खंय इंदोर गेल्लें पळय तशें
काले वसोंक जाय येवंक जाय एकालें जाय तुमकां कालें जाय आतां तें जाय म्हणटना तुमी सड्ड कोणाक मस्का मारचे मम्मी की पप्पाक करेक्ट सांगला ताणी हे रॉंग ना कित्याक म्हळ्यार आन्सर डिफरंट कित्याक म्हळ्यार ब्रदरान एवढं सांगलें म्हळ्यार आतां मॅच जाता ते डॅडीक जाल्यार वो मम्मीक पटलून धरताळे मम्मीक काले मम्मी कितें सांगत रावचे करेक्ट आनी मम्मी कितें सांगचें ताणें डॅडीक सांगचें तर कळ्ळें तें लव केल्यार तुका सांगता तूं खंडीत ओके आता एक सवाल पप्पा आणि मम्मी मध्ये सड्ड पोटी मारचे कोणे सड्ड पोटी मारचे कोणे भारी कष्टाचे सवाल आहे सड्ड पोटी मारचे कोणे दोघांय मारतात की कोण पण उकला होय होय तेंत म्हणटा दोघांय अर्धे आसा हळय डॅडी इल्लो एक पोट चड मारतना मम्मी अर्धी मारता जाऊ दे ओके वंडरफुल जाय पुरो की सवाल जाय पुरो ओके हांकां 2 ताळयो दिया भुरग्यांनी सांगलें तेंच व्हडांनी सांगचें तेंच वंडरफुल झिरोज आसली मोबायल नंबरान 0 आसली मुखार या तुमच्या मोबायल नंबरान 0 आसली मुखार या पळय नंबर सांग पता कोत्ताय नंबर कोणाचे मोबायल लास्ट 0 न्ही ಒಟ್ಟು कितली हांगा 4 0 आयल्या ती नंबर कोत्ताय सांग मग नंबर एकटी तुझे नंबर सांग 81006 ಸೊ ನನಗೆ ಸುಲಭ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಈಗ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಆಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಡಜೆ ಮಮ್ಮಿ ಚಾಚಾ ಅಚ್ಚಂತಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕದಿಯಾನೆ 4 0 जात ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ओके 4 0 अच्छा असत नंबर अंदर तुझे नाव गट्ट सांग डेल ओके तुझे इनाम कणगे डेल Hello everyone, a very good evening to each one of you. सोमेश तांक देव बरी सांज मागता. देव बरी सांज मागता जमलेल्या तुमकां सोमेश तांक. आज हांगासर तुमकां सोमेश तांक देव बरें करूं म्हणच्या की पयले हांव म्हज्या मम्मी डॅडीक देव बरें करूं म्हणूंक आशेता. पयल्यान पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा धन्य देवाक आयचो हो सोबीत दीस आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्यांक हांगासर सांगाता मेळोवंक ताणें आमकां फावो केला. त्या देखून देवाक हांव काळजांत तावन अर्गां दिता. हांगासर हांव आनी म्हजो भाव शैलेश आज एका बऱ्या हांताक पावा जाय तर ताका कारण जावन आसात म्हजी मम्मी आनी पप्पा. आज ती हांगासर तुमच्या मुखार सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन करन आसात. हांवें तांकां आज थँक्यू येदोळ हांवें म्हणूना बट हांवें म्हणना जाल्यार खंडीत जावन हांव सुखीदार जाता. पूण हांवें म्हणचें थँक्यू खंडीत जावन मस्त ल्हान इनाम म्हूण सांगीत जाल्यार आज हांव तुमच्या सोमेस्ता मुखार हांव म्हज्या मम्मी डॅडीक म्हज्या आनी शैलेशाच्या तर्फेन एक व्हडलें थँक्स म्हणूंक आशेता. थँक्यू मम्मी आनी पप्पा, वी लव यू सो मच. हांगासर आज संभ्रमाचे मीस भेटयल्ल्या म्हज्या मम्मीचो भाव आसा मनादीक बाप प्रकाश रेबेल्लो रोमाच्या शहरांत हांव ते हांगासर आयल्यात आमच्या वयर मोग दवरून. म्हज्या मम्मीक आशा आसली हे सिल्वर जुबलीचे मीस तांणीच कर जाय म्हणून. त्या देखून आमच्या वयर मोग दवरून 2 हप्त्या पयले ते हांगासर येवन पावल्यात. बापानो तुमकां हांगासर जमलेल्या सोमेसा तर्फेन आनी आमच्या कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच 6 बलिदान भेटयल्ल्या आमच्याच कुटुंबाचे म्हज्या पप्पाचे कझिन भाव आसले फादर सिल्वेस्टर पेरेरा तुमकांय आमच्या कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच 6 बलिदानाक थंयसर आमच्या मोगाचे म्हणजे फादर रिचर्ड साल्डाना म्हज्या पप्पाच्या मस्त मोगाचे पाद्रा ते थंयसर हजर आसले जे कोणे म्हज्या पप्पाचे आनी मम्मीचे रेस्पेर केल्लेंगी तेंच येवन आज सिल्वर जुबलीचे मिसाचे बलिदान तांणी सोलोवन व्हेल्ले. तांकांय हांव काळजांत तावन उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फिरगज बिगराक आमकां आज मीस करूंक अवकाश करून दिल्या खातीर. देव बरें करूं म्हणटा फादर लिओ वेगस आमचो फिरगजीचो विकार. हांगासर आयच्या ह्या कार्याक म्हज्या पप्पा आनी मम्मीक विशेष रितीन तांणीच भलायकी म्हाका जाय म्हण आमची आशा आसली खंडीत जावन वय
तांकां आमच्या कुटुंबातर्फेन सुमेश तांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. ब्रदर फेलिक्स DDS ब्रदर ते जावन आसा ताकोडेचे, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ह्या कार्याक ह्या आमच्या कुटुंबाक कितेंच पाठिंबो जाय जाल्यार खंडीत जावन पप्पाचो एक मात्र मोगाचो भाव आसो आल्बर्ट मेनेजस, तशेंच ताची पत्नी आसा आयडा मेनेजस आनी मोगाची 2 भुरगीं आसात एडन आनी एस्टन. तुमकां समेस्तांक आमच्या कुटुंबातर्फेन आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ह्या सिल्वर जुबलीच्या कार्याक पयसिला गांवांत एक सगळो दीस ट्रेनार न्हिदोन हांगासर येवन पावल्यांत मुंबयची सकट सैरी म्हज्या पप्पाची भयणी, भयणीचे न्हवरे आनी तांची भुरगीं. तुमकां समेस्तांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. गट्टे एक पडी ताळयो तांकां समेस्तांक तुमी दिवचे. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಮಾನಾಥ ರೈ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಿಯೂಸ್ ಎಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವಾಮದ ಪದ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಚೆನ್ನೈ ತೋಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಭಾರತಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳ ಮಾತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹಿಯರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಗೂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಊರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 1 ವಾರ ಇರುವ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮಗೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡದೆ ಎಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಡೇರೋ ನಮ್ಮದೇ ಚರ್ಚ್ನವರು, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಅರುಣ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ರುಚಿಯಾದ ಊಟ ಹಾಗೂ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಸೋಜಾ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ವಾಮದ ಪದ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಶೈಲೇಶ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರುಣ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವೇಣೂರು, ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. हांगा सर हांवें कोणाचेय नांव सांगूंक विसरलां तर दयाकर म्हाका बक्षिया. परत एक फावटी समेस्तांक आमच्या कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. वाड्यागारांक, शेजारच्यांक, पयसतावन आयल्यांक, लागीतावन आयल्यांक समेस्तांक परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू एव्हरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. काल म्हणटात भाऊ सोबीत आणि वंडरफुल उतरां, ग्रॅटिट्यूडाची उतरां, देव बरें करूं.
तशेंच दुकान पिडेंत भलायकेन तुका विस्वाशी रावतलो सुखान तशेंच दुखान पिडेन भलायकेन तुका विस्वाशी रावतली तुका मानान लेखतली आनी सगळ्या जिवितान तुजो मोग करतली तुका मनान लेखतलो आनी सगळ्या जिवितान तुजो मोग करतलो हे उतरां आमची उतरां चुरोना देखून दुनिया देवा आर्गां जियेली मोगान 50 वर्सां आयज दुनिया देवा आर्गां ही उतरां आमची उतरां चुरोना देखून दुनिया देवा आर्गां जियेली मोगान 50 वर्सां आयज दुनिया देवा आर्गां जायतींच तुफानां उप्रासलीं आमची मोदें तोरूय आमचो एकवट तुटोंक ना जायतींच तुफानां उप्रासलीं आमची मोदें तोरूय आमचो एकवट तुटोंक ना देवान साडोंक ना धीर मोगान बांदलेली काळजां दोशी करूंक ना देवान केरींच सांडूंक ना धीर मोगान बांदलेली काळजां दोशी करूंक ना जियेतली मोगान मानान विस्वासान देखून दुनिया देवा आर्गां सांगाती सुख दुकान मोरो बोरयान आयज दुनिया देवा आर्गां जियेतली मोगान मानान विस्वासान देखून दुनिया देवा आर्गां सांगाती सुख दुकान मोरो बोरयान आयज दुनिया देवा आर्गां इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया हद से ज्यादा हद से पार हो गया इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया हद से ज्यादा हद से पार हो गया दिन
तेरी चाहतों में गुजरने लगे, दिल कहे हर घड़ी तुमसे मिलने चले। महलों में हरदम बैठे रहे, डूबे रहे तेरी आँखों में। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। तेरी यादों से, हमें इश्क है तेरी बातों से, तेरे नींद में आते ख्वाबों से, तेरे साथ हुई मुलाकातों से। मुझे इश्क है तेरे छूने से, मुझे इश्क है तेरा होने से, तेरे हाथ में अपने हाथों से, तेरे साथ कटे दिन रातों से। चेहरे को तेरे देखा करे, चेहरे को तेरे देखा करे, लेके तुझे इन बाहों में। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। आंखें मुझसे कहे बस तुमको ये तकती रहे, तू ही तू बसा दिल में हरदम बेपना। दिल जो चाहे दे दे तुझको, फूलों से भरी रहे, तुम्हारी हर रात तुम्हारी हर रात पे हम मरने लगे, उन पे हम मरने लगे। इस कदर तुमसे प्यार हो गया, इस कदर दिल निसार हो गया, इस कदर बेकरार हो गया, इस कदर अब खुमार हो गया, इस कदर तुमसे प्यार हो गया, इस कदर दिल निसार हो गया, इस कदर बेकरार हो गया, इस कदर अब खुमार हो गया। मोगान तुझ्या हांव पडून काळीज तुकाच हें भेटयलें, तूं सूख संवसारी जिवीत मानून तुका घेतलें। उठा बसताना फकत तूंच दुसरें ना आनीक म्हाका दिसलें। एक सुरें जिवीत हें मोगा, सांग जिवीत म्हजें कसलें। मोगा तुजो हांव जायतोच, काळजान थांबून मोखता, म्हज्या फुडाराची तुका राणी करूंक हांव आशेता। संवसारान सूख तुका दितलो, जुरा मेथान सांगता, यो मोगा तूं दावो, तुका गोपान घेवंक रावता। एक दीस दोन पारच्या वेळार मामी बोरी तुका पळयलें, रोसरोशीत तुजें तें रुपणें काळजान भितर रिगयलें।
फाटल्यान वळोन तुवें पळोवन म्हाका कुच करून आसलेलें तेन्नाच तुजे मामीशीन येवन विचारूं काय दिसलोलें मोगा तुजो हांव जायतोच काळजांत हांव मोग करता म्हज्या फुडाराची तुका राणी करूंक हांव आशेता संवसारान सूख तुका दितलो जुरा मेथान सांगता यो मोगा तूं दावो तुका गोपान घेवंक रावता तोर मोगा तुका संवसार हांव दाखयतलो लंडन अमेरिका पॅरीस सगळ्याक बोणान हाडटलो दुबयच्या बुर्जारा हॉटेलान उतराची मुदी घालतलो आनी सेंट मॅरीज चर्च दुबय रेस्पेर आमचें दवरतलो मोगा तुजो हांव जायतोच काळजांत हांव मोग करता म्हज्या फुडाराची तुका राणी करूंक हांव आशेता संवसारान सूख तुका दितलो जुरा मेथान सांगता यो मोगा तूं दावो तुका गोपान घेवंक रावता उपरांत काजार आमी जातोच मोगा तुका संवसार दाखोवन हाडटा रह जा भी मुझ में कहीं दिल को जरूरत तेरी तू पास है तो एहसास है कि मैं मुझ में था ही नहीं तू मेरा मेरा सारा तेरा मेरी बातों पे कर ले यकीन कि ओ साथिया साथिया तेरे बिन जिया क्या जिया के ओ साथिया साथिया तेरे बिन जिया क्या जिया के ओ साथिया साथिया तेरे बिन जिया बिन जिया तेरी कहानी मैं जानती हूँ मेरी कहानी तू जान ले तेरी वजह से चलने लगी है मेरी सांसों के सिलसिले जो भी हूँ तेरा ही हूँ मेरी बातों पे कर ले यकीन ये ओ साथिया साथिया तेरे बिन जिया क्या जिया के ओ साथिया साथिया तेरे बिन जिया क्या जिया के ओ साथिया साथिया तेरे बिन जिया बिन जिया
मुसाफरार जागो जाताना तूं म्हाका दिसलें नाय केदना येताय म्हज्या गोपांत राखून आसा तुका बाय लग्ना साखरामेंतात आमी एकवटून होकार नुरो जावचें केदना गाय खंय आसाय गो तूं सपनांतलें चेडूं गो तूं तुजी सोबाय पळोवन हांव पिसो जाला खंय आसाय गो तूं सपनांतलें चेडूं गो तूं तुजी सोबाय पळोवन हांव पिसो जाला चेडवा तुका लागून खंय आसाय गो तूं सपनांतलें चेडूं गो तूं तुजी सोबाय पळोवन हांव पिसो जाला खंय आसाय गो तूं सपनांतलें चेडूं गो तूं तुजी सोबाय पळोवन हांव पिसो जाला आरान म्हाका गे गोपान तुज्या खंय आसाय गो तूं सपनांतलें चेडूं गो तूं तुजी सोबाय पळोवन हांव पिसो जाला खंय आसाय गो तूं सपनांतलें चेडूं गो तूं तुजी सोबाय पळोवन हांव पिसो जाला तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा के रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा हाँ तेरे बाजो जी नहीं लगदा रोग ये लगा इश्क दा हर दुआ में तैनू मंगदा के रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। आप क्यों नहीं छोड़ देते? इतने भी खुफिया नहीं हैं आप। पहले दिन से आप जो इत्र लगाते हैं ना उसकी खुशबू पहचानते हैं हम। इश्क ये कैसे होता है रंग ये कैसे खिलते हैं देखो ये तेरी इन आँखों में चांदनी ये क्या होती है दीप ये जलते कैसे है देखो ये तेरी इन आँखों में हो ना जाने कब दिन चढ़दा कुछ भी पता नहीं चलदा हर दुआ में तैनू मंगदा के रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा।
दा तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। हांवें आशिल्लो मोगो तूं, हांवें सपनिल्लो मोगो तूं, वेंगूंक आशिल्लो मोगो तूं, जिणेक रूप दिल्लो मोगो तूं। हांवें आशिल्लो मोगो तूं, हांवें सपनिल्लो मोगो तूं, वेंगूंक आशिल्लो मोगो तूं, जिणेक रूप दिल्लो मोगो तूं। फुलासारके मन गो तुझे, वेंगेन ताराव काशेवचे, काळीज गो मोगा तुझे, लारा सारके मोग वाळचे, एका मोनाचे बोऱ्या गुणाचे, चेडूंग गो तूं म्हज्या नशिबाचे, एका मोनाचे बोऱ्या गुणाचे, चेडूंग गो तूं म्हज्या नशिबाचे। हांवें आशिल्लो मोगो तूं, हांवें सपनिल्लो मोगो तूं, वेंगूंक आशिल्लो मोगो तूं, जिणेक रूप दिल्लो मोगो तूं। दीस गो मोगा आज मुजो, तुझ्या काळजार आयज हांव सो, घडी ही मोगा तुजी, काळजाची राणी जावची, चलया देवा हुजीर लग्ना भास्ती दिवच्या, आदेवस मागोंक आमच्या आंकवार जिणयेक, चलया देवा हुजीर लग्ना भास्ती दिवच्या, आदेवस मागोंक आमच्या आंकवार जिणयेक। हांवें आशिल्लो मोगो तूं, हांवें सपनिल्लो मोगो तूं, वेंगूंक आशिल्लो मोगो तूं, जिणेक रूप दिल्लो मोगो तूं। हांवें आशिल्लो मोगो तूं, हांवें सपनिल्लो मोगो तूं, वेंगूंक आशिल्लो मोगो तूं, जिणेक रूप दिल्लो मोगो तूं।
चल संग यारा ये रास्ता वारा के देखे जग सारा ओ चल संग यारा ना रुक न गवारा चाहे रोके जग सारा तू माने ना माने दिल तुझको ही जाने सुन ले जानिया रब की पनाहों में सारी दुआओं में तुझको मंगया रंगया 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 है तू मैनू रंगया 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 है तू मैनू मैं तेनू कोने कोने लभया मेरे दिल विच बसया है तू रंगया 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 है तू मैनू जागू मैं सारी ही रात तेरे ख्वाब मेरी आंखों में जागू मैं सारी ही रात तेरे ख्वाब मेरी आंखों में छू लूं मैं आज तेरी रूह जज्बातों से सच्चा सवेरा तू सच्ची तू बात होने दे सच्चे सारे ही जाने सुन ले जानिया रब की पनाहों में सारी दुआओं में तुझको मंगया रंगया 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 है तू मैनू रंगया 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 है तू मैनू मैं तेनू कोने कोने लभया मेरे दिल विच बसया है तू रंगया 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 है तू मैनू विसरता हांव खिणान तुझे वेगेन ढलताना येण्यान तुझ्या जिणयेंत खरो संतोष संभ्रम केन्नाय जीवन तुझ्या काळीजाला दोस सूर्य उदेताना संद्रेम परजळताना उल्हासाचे किरण तू गो मुझे संगी म्हाका आराम पळे फुल्ल्यान भगणाची कळे दोळ्यांक तुवें दोळे मेळून मोगान म्हाका देखताना म्हाकाच विसरता हांव खिणान तुजे वेगेन ढलताना
तुझ्या देखता सदाई शाबीत मुजो फुडार सांगा तुझो जिणी येंदिवून जालाय खरोचा धार तूच मुझ्या स्वप्नांनी खंचलाय तो चिंतनांनी जीव हो पुकारता तुझेच नाव लागे मुझे ये एक खडी आयकोन रोपायचा उडी दोळ्यांक तुवे दोळे मेळून मोगान म्हाका देखताना म्हाकाच विसरता हांव खिणान तुजे वेगेन ढलताना मेटो संगी मेटो काडून बगले तुवें चलताना जिवीत म्हाका दिसता सोबीत तूं संगी आसताना जिवीत म्हाका दिसता सोबीत तूं संगी आसताना रिमझिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है मौसम मोहब्बतों का खुद चल के आया है सारे शहर में सिर्फ हमको भिगाया है रिमझिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है पहली मोहब्बत है और पहली ये बारिश है भर लो बाहों में आसमां की नवाजिश है कितना खुश है देखो ना ये आसमां है खुश नसीबी मेरी सारे जमाने में जो हम सफर तूने मुझको बनाया है रिमझिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है राहें अब सारी जाके तुझसे मिल जाती हैं हंसते हंसते आंखों से बूंदे गिर जाती हैं तू जो आया बदली मौसम की हवा जितनी बेचैनी में था पहले ये सफर मेरा उतना सुकून हाँ मैंने तुझ में अब पाया है रिमझिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है रिमझिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है मौसम मोहब्बतों का खुद चल के आया है सारे शहर में सिर्फ हमको भिगाया है रिमझिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है
उपासाची हांव जळयना हात धरून तुजो वाट दाखयता अशें भोगता त्या रसनारान विंचला फकत मुजे खातीर विंचला तुका सुपणे एक सोपान आज खरें जाला काळजा शिरानी गिटारानात गाजयला मौनान गायन केला तू जाय म्हाका तू जाय म्हाका तू जाय म्हाका दुसरें कांय नाका तू जाय म्हाका तू जाय म्हाका तू जाय म्हाका दुसरें कांय नाका तुझ्या सोभायेक हांव पिसवालो तुझ्या शेगुणाक हांव मेसवालो मुजो मोग तुका उतरांनी सांगूंक हांव सकलो ना हर स्वप्नांत रूपने तुजें देखतलो म्हजी भोगणां हांव गायनांनी लिखतलो तुज्या येण्याना जीव भरला ह्या गायनाक म्हज्या तू जाय म्हाका तू जाय म्हाका तू जाय म्हाका दुसरें कांय नाका तू जाय म्हाका तू जाय म्हाका तू जाय म्हाका दुसरें Put your right side out, right side in, and shake it all about. Do
सारा जग छड़ के बस तैनू ही है चुनिया, सारा जग छड़ के बस तैनू ही है चुनिया, बस तैनू ही है चुनिया, तैनू ही है चुनिया। लख के आ दिल नू पर फिर भी है ड़िया, लख के आ दिल नू पर फिर भी है ड़िया। हो बह गया हंजुआं दा दरिया, तेरे लेकी की नहीं करिया, वेख जिते जी मैं मरिया। हो बह गया हंजुआं दा दरिया। से तेरे ये क्यों माने नैन न मेरे ये हटते ना दर से तेरे ये। ओ हाँ प्यार सवाल क्यों होया जी, ओ के हाल बेहाल क्यों होया जी, प्यार सवाल क्यों होया जी, के हाल बेहाल क्यों होया जी। हाँ जी हो जी। तैनू खुदा मन्निया ते तैनू रब मन्निया, तैनू खुदा मन्निया ते तैनू रब मन्निया, तैनू रब मन्निया, तैनू रब मन्निया। कोई नहीं भुलदा यारा जिवें तू है भुलिया, कोई नहीं भुलदा यारा जिवें तू है भुलिया। हो बह गया हंजुआं दा दरिया।